मार्चाच्या 5 तारखेर ह्या पहिल्या शुक्राराच्या मागण्याक मिसाक हांव तुमकां जेजूच्या नांवान येवकार दितां. आयच्या दिसाची सर्व मागणी आमच्या इंतेसांवा खातीर आमी उबारुया आनी ह्या मागण्याची सुरवात करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुम्याच्या हाजीरपणान येवया, आमचे हात उबारून, आमची काळजां आनी मनां उबारून. चेर कुर्पा मेळटेली, बासावणी ही मोगाची, आसतेले काळ निर्मळ शीतळ, सोडवोंडारान धाडलेले हात बारून. पावसा परी बेसांव आमी सोदता देवा, कुर्पेचे तेंबे मेळटात, पूण पावसा परी जाय बेसांव. पावसा परी बेसांव, पावसा परी बेसांव आमी सोदता देवा, कुर्पेचे तेंबे मेळटात, पूण पावसा परी जाय बेसांव. Hallelujah, Hare Rama, Hare Shri Rama, Rama Rama Rama. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं जावन आसाय पुनर्जीवनपणांनी जिवीत आनी तुवें बासावणी केल्या. तुजेर विस्वास दवरतात ती मेली जाल्यार ती जिवंत आसतली. आयज सोम्या तुवें ह्या संवसारांतली, ह्या जिवितांतली आपोवन वेल्यांत आनी ह्या वेळार सासणीक सुखाच्या प्रवासान तांकां फुडें व्हरतात. त्या आमच्या भाव भयणां खातीर, तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागता. फेर्नांडीस फॅमिली पासत, त्या फॅमिलीन अंतरलेल्या पासत, ॲग्नेस मॅन्युअल फेर्नांडीसाचे तर्फेन, फेर्नांडीस फॅमिलीच्या मेंबरां पासत, मिनीन सांतान फेर्नांडीस, पपेच्युअल मिनीन फेर्नांडीसाच्या तर्फेन आमी मागता. सांतान सी फेर्नांडीस, रोजी सांतान फेर्नांडीस, मॅन्युअल पीटर डिसोजा, जोझफ रॉड्रिग्स आनी रॉड्रिगस फॅमिलींत अंतरलेल्या पासत, शिमाव डिसोजा, जॉन फेर्नांडीस आनी ताच्या फॅमिलींत अंतरलेल्या पासत आनी तांच्या पुर्वजां पासत आमी ह्या वेळार मागता. कोयलो फॅमिलींत अंतरलेल्या पासत, लेमॉस फॅमिलींत अंतरलेल्या पासत, फेर्नांडीस फॅमिलीन अंतरलेल्या पासत ह्या वेळार सोम्या आमी खेरीतपणी विनंती करता. अगस्टीन कोयलो आनी ताच्या फॅमिलींत अंतरलेल्या पासत आमी मागता. जोझफ फिलीप सांतान फेर्नांडीस, मार्गरेट फेर्नांडीस आनी तांच्या फॅमिलींत अंतरलेल्या पासत मागता. आनी रेचल कार्डोजा पासत, पुलगोत्रीन आसलेल्या आत्म्या पासत आयचे हे मागणे मीस काकुदिसो तेस आमी भेटोयता. निकेल फेर्नांडीस, नातालीन रॉड्रिग्स,
ग्रेसी कोयलो आणि नातालीन कार्डोसाच्या तर्फेन. सोम्या, ह्या आमच्या अंतरलेल्या भाव भयणाच्या जिवितान असलेले उणेपण तुज्या रक्तान तूं भरून हाड आनी तुजे कुरपे आनी काकुती वरवीं तूं तांकां सासनाचो विशव फावो कर. तुज्या उजवाडान तांकां भर आनी तूं तांकां सोम्या सासनाक सूख दी, सासनाक तांकां सवस्काय दी म्हूण ह्या वेळार आमी परतून मागता. रिबाहाराला महाराय शिकेदेरी रा महाराय सिदी दा 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 रेखेदेर सगळी आमी सांगाता. जावं ह्या भावणा पासत जावं आमच्याच फॅमिलीन जी कोण अंतरल्यान तांचे पासत ह्या वेळार आमी खतखत्यान विनंती करूया. रिबादेरी रा महाराय शिकेदेरी रा महाराय सिदी दा 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 रबा खेरेला महाराय शिकेदेरी रा महाराय सिदी दा 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 रबा देरी रा महाराय केरेला महाराय शिकेदेरी रा महाराय सिदी दा 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 रिबा देरी रा महाराय शिकेदेरी रा महाराय सिदी देरी दा 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 रबा हाराला महाराय शिकेदेरी रा महाराय सिदी दा 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 लेखेरीला महाराय शिवा हारा दा 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 रिबा देरी रा मखेरीला महाराय शिकेदेरी रा महाराय सिदी देरी दा 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 रिहिरी रा महारा दा 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 रबा हाराला महाराय शिकेदेरी रा महाराय सिदी दी 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 रा दा 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 रबा हाराला महाराय सिदी दी दी दा 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 रिहिरी रा महाराय शिकेदेरी दा 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 रिहिरी रा महाराय शिकेदेरी रा महारा दा 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 रिहिरी रा महाराय शिकेदेरी दा 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 रिहिरी रा महाराय शिकेदेरी दा 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 रे रा 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 रिहिरी रा महाराय सिदी दी दी दा दा दा. तशेंच सोम्या आयच्या ह्या दिसा ह्या मागण्या वेळार आमी बरी सावध भलायकी आनी तुजो आशिर्वाद आमी मागता. सावियो ब्रुनेला आनी वियान गास्पारा पासत SMB प्रायवेट सिस्टम्स लिमिटेडाचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच लिंकन आनी ट्रेसी हांची काजारी जिविताची सुरवात जाता आसतना तांची तयारी भोव बरे भशेन जावच्याक आमी मागता. ॲग्नेस मॅन्युअल फर्नांडिसाच्या दुयेक बरो जिनियस सांगाती फावो करूंक आमी परतून मागता. सर्व बिस्प सायबां पासत, पाद्री, धर्मिका पासत, लौकीक फुडाऱ्यां पासत, मागण्याच्या जमतीच्या मेंबरां पासत, दुयेंत आसात, कश्टवतात तांचे पासत आनी सर्व दुस्मानां पासत निकेल फर्नांडिसाचे तर्फेन आमी मागता. जाकीन बोसलेक आनी तिच्या पोतीक बरी सावधानी भलायकी दी आनी तांच्या फॅमिलीन सवस्काय दी म्हूण आमी परतून मागता. वेरोनिका पटेल आनी तिच्या फॅमिली पासत आमी मागता. तांकां फावो जाल्ल्या त्या नव्या घरा विशीं BMCचें जें कितें उणेपण आसा तें बेगीनूच बरोवन येवच्याक आमी विनंती करता. प्रमोद मिश्राक पेकोणी दी आनी ताची पायल्जाची पिडा ती बरी कर म्हूण आमी मागता. सेबॅस्टियन फर्नांडिसा पासत मागता. गाब्रिएल डिसोजा आनी ताचे फॅमिली पासत, ग्लोरियाक आनी सायमन डिसोजाक बरी सैरीक तूं फावो कर म्हूण आमी परतून विनंती करता. सारा आनी समायरा, ॲलन आनी प्रमेला रेबेलो पासत आमी मागता. रॉकी कोयलो आनी रिटा कोयलो पासत आमी मागता. ग्रेसी कोयलो आनी तिच्या फॅमिली पासत आमी मागता. दिल्ले पयशे परतून फारीक जावच्याक वस्तू फर्नांडिसा पासत आमी मागता. आनी जल्माचो दीस तांचो आशिर्वादांनी आनी तुज्या वो वर्थ्या बेसांवांनी भरोवच्याक ग्रेगरी डायस आनी रेनॉल्ड डिक्रुसा पासत आमी विनंती करता. रिबाहाराला महाराय शिकेदेरी रा महाराय सिदी दी दा 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 रिबाहाराल आमची इंतेसभा सोमी आमी तुका उबारता. ह्या वेळार आमचे अत्रेक आनी आवडे तुका आमी उबारता. रिबाहाराला महाराय शिकेदेरी रा दा 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 रिहिरी रा महारा सर्व आमच्या पाद्री भावां पासत आमी मागता. आमच्या समुदायान असलेल्या भाव भयणांक आमी बरेंपण मागता. रिबाहाराला महाराय शिकेदेरी रा दा 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 दा
राबादेरी रामहारा शिखिदनानाना रिहिरी या रितीर मंदिरान वावरतल्या पासत आमी मागता खेरीतपणी आमच्या या वावरान आदार दितल्या पाद्री भावां पासत आमी मागता रिहिरी रामहारा शिखिरी दानाना फादर ट्रेवर परेरा आनी ताची माय फातिमा परेरा तांकां तूं बरी सावध भलायकी गटाय आनी त्राण दी म्हण आमी मागता पिलार वर्गाच्या पाद्री भावा पासत आमी मागता रिहिरी रामहारा शिखिदिरी रामहारा राबहारा रामहारा सिदिदी दादा राबहारा रामहा आमी मागता बर्नार्ड कोयलो पासत आमी मागता जोसेफ नोरोना पासत फातिमा निकिता आणि नेरेसा नोरोना पासत रिहिरी रामहारा शिखिदिरी रामहारा रिहिरी रामहारा शिखिदिरी रामहारा सिदी दे दे रिहिरी रामहारा शिखिदिरी रामहारा रामहारा या आमच्या मुंबईच्या शारांत कोरोना व्हायरस पिडा आसा ती नपयत जावच्याक आमी मागता रिहिरी रामहारा शिखिदिरी लाखिरी रामहारा सिदी दादा आमच्या भारत देशा पासत आमच्या राजकीय फुडारा पासत आमी खेरीतपणी आमी परतून मागता लिखिरी रामहारा शिखिदिरी रामहारा सिदी दादा रिहिरी आमचो जण एकल्याचो ओ करेजमाचो काळ सुफळ जावच्याक फळादीक जावच्याक ह्या वेळार आमी आमची खालती विनंती आमी तुका उबारता रिबहारा रामहारा शिखिदिरी रामहारा सिदी दादा तुझे राज आमचेर येवं खेरीतपणी आमच्या फॅमिलीच्या मेंबरांचेर येवं कित्याक तुवें म्हटलां पयलें सदां देवाचें राज ताचें निदिवनपण आनी हेर सगळें तुमकां भरपूर मेवतलें रिहिरी रामहारा शिखिदिरी रामहारा सिदी दादा रामहारा रामहारा शिखिदिरी आमच्या रिट्रीट टिमा पासत आमी मागता आमच्या मागण्याच्या जमती पासत आमी मागता आमच्या रेतिरे पासत आमी मागता आमच्या ऑनलायन मागण्याच्या जमती पासत आमी मागता तरणाट्यांच्या जम्या पासत आमी मागता धाकटुल्या भुरग्यांच्या जम्या पासत आमी मागता इंग्लिशेन जातल्या मागण्या पासत आमी मागता कोंकणींतल्यान जातल्या मागण्या पासत आमी मागता रिहिरी रामहारा शिखिदिरी रामहारा राबहारा रामहारा रिबाखिरी रामहारा शिखिदिरी दादा रिबहारा रामहारा शिखिदिरी दादा रिबहारा रामहारा शिखिदिरी रिहिरी रामहारा शिखिदिरी रिहिरी रामहारा शिखिदिरी रामहारा रिहिरी रामहारा शिखिदिरी रिहिरी रामहारा सिदी ओय सोम्या देवा सर्गींच्या बापा सगळीं बरी देणी आनी उत्तम दानां तुजे तावन देंवोन येतात आमचे उपकारीपण आयच्या दिसा आमी तुका भेटोवन दिता आपणाचे दुयेक बरी सावध आनी भलायकी फावो केल्ल्याक ॲग्नेस मॅन्युअल फर्नांडीसाच्या तर्फेन आपणाच्या पुताक मॅक्रॉन फर्नांडीसाक बरी सावध आनी भलायकी फावो केल्ल्याक पर्पेच्युअल मिनीन फर्नांडीसाच्या तर्फेन आमी तुका अर्गां दिता निकेल फर्नांडीसाच्या नांवान आमी तुका अर्गां दिता आपणाच्या दुयेची काजाराची कार्यावळ भोव बरे भशेन जाल्ल्याक वेरोनिका पटेलाच्या तर्फेन आमी तुका दिन वाचता पवित्र त्रित्वे वरवीं आनी मोरी मायेच्या विनंते वरवीं प्रामिल्ला रिबेल्लो फावो जाल्ल्या सर्व कुरपे उपकारां पासत आमी तुका अर्गां दिता सोम्या रिहिरी रामहारा शिखिदिरी रामहारा शिखिदिरी रामहारा रिबहारा रामहारा शिखिदिरी रामहारा रबहारा रामहारा रिखिदिरी तशेंच सबॅस्टिन फर्नांडीसा पासत तुका अर्गां दिता आपणाचे दुयेक फ्लाविया बरी शिर्वीस फावो केल्ल्या आनी आपणाचो पोती सिर्विसेक गेल्लो परदेसांत तो बरे भशेन परतून घरा येयला देखून मार्ता कोयलोच्या तर्फेन आमी तुका अर्गां दिता आपणाचे दुयेक ब्रियान्सीक बरी शिर्वीस फावो जाल्ल्याक ग्रेसी कोयलोच्या तर्फेन आमी तुका अर्गां दिता जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक
आनी मोरयेच्या कथावीण काळजाक मान दिवन आमी नातालीन कार्डोसाच्या तर्फेन आमी तुका अर्गां दिता. पियादा डायसाक आनी तिच्या फॅमिलीक तुवें बरी सावध भलायकी आनी राखण फावो केल्याक आमी तुका अर्गां दिता. रिहिरीरा महाराय शिकिदेरिदा महाराय स्थिदिदिदा रबहराला महाराय शिकिदेरिरा महाराय स्थिदिदिदा. सगळे आमी आमचे हात उबारून देवान आमकांय फावो केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिवया. रिहिरीरा महाराय शिकिदेरिरा. आनी खेरीतपणी सम्या आयच्या दिसा ह्या मागण्याक एकठांय जावन तुवें आमकां आदार दिल्ल्याक आनी हे मागणें तूंच घडोवन हाडटाय. ह्या मागण्याचो गवळी तूंच जावन आसाय देखून आमच्या काळजांतल्यान आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या मागण्याच्या जमती पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या मागण्याच्या भाव भयणां पासत आमी तुका अर्गां दिता. ह्या भाव भयणां सोवे ह्या मुंबयच्या धर्म प्रांतान तुवें आमकां एकचार दिला देखून आमी तुका अर्गां दिता. आमी नईन्स यूट्यूबाचेर वो हेर माध्यमां वरवीं आमी सांगाता मेळटा, पूण आमी रूप ह्या वेळार सांगाता मेळटा आनी आमची विनंती जाता, आमचें मागणें जाता. आमी तेर्स भेटयता आमच्या कपेलांत देखून आमी तुका अर्गां दिता. आमच्यो इगर्ज्यो उक्त्यो जाल्यात आनी आमी मिसाक सांगाता येता देखून आमी तुका अर्गां दिता. रिहिरीरा महाराय शिकिदेरिरा महाराय स्थिदिदा दा 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 रिबादेरिरा महाराय शिकिदेरिरा दा 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 रिहिरीरा महाराय शिकिदेरिरा महाराय स्थिदिदा दा 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 रिखिदेरिरा महाराय शिकिदेरिरा दा 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 रिहिरीरा रा 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 रिहिरीरा रा रा. ओय सोम्या, तूं आमचो एकलोच सोबी, तूं एकलोच देव. सर्व बरेपण, जीव आनी पवित्रपण आनी भाग्यवंतपण तुजें तावन उपजता. वय सोम्या, तूंच आमचो आदार, तूंच आमचें बळ, तूंच आमचो आसरो आनी तूंच आमचें सूख म्हूण ह्या वेळार आमी तुका वाखाणटा. तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो देव, वाखाणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो रसनार, तूंच म्हजो धनी, वाखाणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें बळ, वाखाणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें सूख, वाखाणी तुका काळजांता. परतून गावया. तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो देव, वाखाणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो रसनार, तूंच म्हजो धनी, वाखाणी तुका काळजांता. सांगात एका थाळ्यान. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें बळ, वाखाणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें सूख, वाखाणी तुका काळजांता. हात उबारून. तूंच जेजू सांगात म्हजो वायट वेळार आदार तुजो, गोपान तुज्या संतोष कितलो. तूंच जेजू राय म्हजो कुरपेचो समदीर जसो, तारोक म्हज्या जिविताचो. तूंच जेजू सांगात म्हजो. तूंच जेजू सांगात म्हजो वायट वेळार आदार तुजो, गोपान तुज्या संतोष कितलो. तूंच जेजू राय म्हजो कुरपेचो समदीर जसो, तारोक म्हज्या जिविताचो. सांगात एका थाळ्यान. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें बळ, वाखाणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें सूख, वाखाणी तुका काळजांता.
ri bahara da ri he ri ra mahara shiki de ri ra na 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 ri de ri ra mahara shiki de ri ra mahara da 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 Rabahara la mahara shiki de ri ra mahara si de de da 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 Rabadiri ra mahara shiki de ri ra mahara si de de da 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 रे हे रे ना 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 सम्या या वेळार आमचेर पवित्र आत्मा वथयता देखून आमी तुका वाखाणटा रे हे रे रा महाराज शिके दे रे रा महाराज सिदी दा तूं आमचे मदें आसाय तूं आमच्या संगात आसाय तूं आमचो सोमी तूं आमचो देव रचणार आनी धनी ह्या वेळार आमच्या संगात आसाय तूं आमचो आदार आनी बळ आसरो आनी सूख ह्या वेळार आमच्या संगात आसा देखून आमी तुका वाखाणटा Diri ra mahara shiki diri ra mahara sidi da 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 la bahara la mahara shiki di da 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 riba diri la mahara shiki diri ra mahara sidi di di da 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 diri la mahara shiki diri ra ma सम्यानी आवळार तुझे उतर आयकोंक तूं आमकां तुजो उजवाड दिताय सर्गींच्या राजाचे गूट आमी समजोंक आणि त्या तुझ्या सर्गींच्या राज्यान आमी अनेक मापान भागीदार जावच्याक तूं ह्या वेळार तुज्या कृपेचो पावस आमचेर घालता देखून पोत्तोन सोम्या आमी तुका वाखाणटात तुजी दिनवासली आनी तुजी स्तुती आमी गायता तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो देव वाखाणी तुका काळजांता तूंच म्हजो रचणार तूंच म्हजो धनी वाखाणी तुका काळजांता तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजें बळ वाखाणी तुका काळजांता तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें सूख वाखाणी तुका काळजांता पतून गावया तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजें बळ वाखाणी तुका काळजांता तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें सूख वाखाणी तुका काळजांता एका ताळ्यान तूंच जेजू सांगात म्हजो वायट वेळार आदार तुजो गोपान तुज्या संतोस घेतलो तूंच जेजू राय म्हजो कुरपेचो समदीर जसो तारक म्हज्या जिविताचो तूंच जेजू सांगात म्हजो तूंच जेजू सांगात म्हजो वायट वेळार आदार तुजो गोपान तुज्या संतोस घेतलो तूंच जेजू राय म्हजो कुरपेचो समदीर जसो तारक म्हज्या जिविताचो सगळी हात उबारून तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजें बळ वाखाणी तुका काळजांता तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें सूख वाखाणी तुका काळजांता तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजो आदार तूंच म्हजें बळ वाखाणी तुका काळजांता काळजांतान सांगोया आमी तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें सूख वाखाणी तुका काळजांता वाखाणी तुका काळजांता वाखाणी तुका काळजांता सासणाच्या सासणाक वाखाणी तुका काळजांता सुखांत आनी दुखांत वाखाणी तुका काळजांता आनी ह्या पयल्या शुक्राराच्या मागण्या मिसा वरवीं वाखाणी तुका काळजांता
हालेलुया हालेलुया होन तुका महान तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन आणि वैभव तुका तानी सदा सर्वदारी दिरीरा महाराय शिकी दिरीरा लाभा दिरीरा महाराय शिकी दिरे पवित्र आत्म्यान भरलेली जाऊया मोगाळ बाबडो देवाचे उतर ऐकूंक आमी आयती जाऊया दिरीरा महाराय शिकी दिरीरा रबहाराला महाराय शिकी दिरीरा महाराय सिदी दिदा रेखी दिरीरा महाराय सिदी दादा आमचे दोळे दांपोन पवित्र आत्म्याचे हाजीरपण आमी भोगोया दिरीरा महाराय शिकी दिरीला जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमी अनुभव करूया दिरीरा रिबा दिरीरा महाराय शिकी दिरीरा महाराय शिकी दिरी लिखेरीरा महाराय शिकी दिरीरा आणि आमचं संगीत वाजता असताना आमचे दोळे दांपोन आमचे हात उक्ते आमी ठेवूया. भगेवन जुवावान बरयलेल्या शुभवर्तमाना वयलें वाचप. अवेस्वर 2. जेजू देव मंदिरांत वेता. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलेली. जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देव मंदिरांत बैल शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सैती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळ्या बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमटिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हळें, हांव सगळें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास येयलो. जुदेवांनी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुना तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हळें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हटलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. पास्कांचे परबेक तो जेरुसलेमांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुना पळोवन पुष्कळ लोकान ताचेर विस्वास दवरलो. पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर ठेवलो ना, कित्याक तो सगळ्या मनशांक वळखतालो आनी मनशाची वळख मेळोवन घेवच्याक कोणाचेच गोवायकेची ताका गरज नासली. मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका ठावें आसलें. देवाचें उतर हे. मोगाळ बाबडनो, जुदेव लोक सुमानाचे सुमाना सोनवारा दीस देवस्थानान देवाचें उतर आयकतालो.
आनी जेजू जेन्ना देव मंदिरान भितर सरलो आनी बैल शेळयो आनी पारवे विकतेल्यांक जेजून धांवडायले तेन्ना जुदेव लोकांच्या मनान कितें तरी येयलें. जुदेव लोकांनी उगडास केलो शास्त्र लिखितांचो. मलाकी प्रवाद्याचें पुस्तक 3रो आवेस्वर वळ 1-3 म्हणटा, तुमी सोदतात तो सर्वेस्पर अवचितच देव मंदिरान भितर सरतलो आनी तो तें मंदीर नितळ करतलो, निर्मळ करतलो. उपरांत झेकराया प्रवाद्याचें पुस्तक 14वो आवेस्वर वळ 20 आनी 21 म्हणटा, तेन्ना सगळेंच संस्कारलेले आनी पवित्र जातले आनी देव मंदिरांत आनीक वेपारी आसचे नात. ही शास्त्र लिखितां मोगाळ बामणनो ह्या जुदेव लोकांच्या मनांत येयली. आनी ताणें कितें चिंतलें जायत, घडयेक हो जेजू नाजरेचो आपूण सर्वेस्पर म्हूण आमकां सांगूंक सोदता जायत. आपूण सर्वेस्पर देवाचो पूत म्हूण आमकां सांगूंक सोदता जायत. आनी देखून आयच्या ह्या वाचपांतूय आमी आयकता की शिसांक उडास येयलो त्या उतरांचो की तुज्या घराच्या मोगान म्हजें काळीज लासता. ही उतरां मोगाळ बाबणनो आमकां मेळटात स्तोत्र 60:9 वळ 9 आनी थंयसर बरयल्लें आसा, तुज्या घराच्या मोगान म्हजें काळीज लासता, तुका केणटात तांच्यो केण्ण्यो म्हाजेर पडल्यो. आनी ह्या वरवीं मोगाळ बाबणनो ह्या उतरा वरवीं तांकां एके भाशेन घुमोवन येयलें की जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आपूण जावन आसा सर्वेस्पर देव आनी दुसरे सुवातेर आपूण जावन आसा मसाय, क्रिस्त म्हटल्यार देवान मागलोलो सोडवणदार. आनी हें सगळें मोगाळ बाबणो जेजून कित्याक केलें तें आमकां आयजाया प्रवादी सांगता. 50:6 आवेस्वरान 7व्या वळीन म्हणटा, तेन्ना हांव तांकां सगळ्यांक त्या पवित्र दोंगराचेर पावयतलो, म्हज्या मंदिरान हांव तांकां संतोश बरीत करतलो, तांचे होम आनी योद्न हांव आल्तारीचेर मानून घेतलो आनी तेन्ना म्हज्या घराक मागण्याचें घर म्हूण अशें नांव पडटलें. सर्वेस्पर कितें म्हणटा मोगाळ बाबणो, जेजूच्या ह्या कर्तुबा वरवीं परतून देवाचें मंदीर मागण्याचें घर जातलें आनी ह्या मागण्याच्या घरान देव आमचें मागणें आयकतलो आनी आमकां दादोशी करतलो, आमकां संतोश बरीत करतलो. आनी हें सगळें जेन्ना जुदेव लोकांनी पळयलें मोगाळ बाबणनो आनी तांकां एके भाशेन सजमलें की जेजू आयला देव मंदिराची शुद्धी करूंक, देव मंदीर नितळ करूंक, न्हय सोरांची धोल, न्हय वेपार धंदो, पूण मागण्याचें घर करूंक येयलां म्हूण तांकां ठावें जालें. आपूण सर्वेस्पर, आपणाक अधिकार आसा आनी हांव सगळ्या सत्तेन ह्या वेळार हांकां वेपार करतल्यांक हांव धांवडायतां. आपूण मसाय, क्रिस्त, देवान मागलोलो सोडवणदार, हें आमकां हो नाजरेचो जेजू सांगूंक सोदता म्हूण तांकां ठावें जालें. आनी तेन्ना ह्या जुदेव लोकांनी सोम्या जेजूक म्हटलें, हें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण आमकां दाखोवन दिवंक तूं कसली गुन्हा करतलो. तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसां भितर हांव तुमकां दुसरें एक मंदीर बांदून दितलो. हालेलुया, हालेलुया. हें मंदीर तुमी मोडात म्हणटा जेजू आनी 3 दिसां भितर हांव तुमकां दुसरें एक मंदीर बांदून दितलो. तेन्ना हो जुदेव लोक चिंता की जेजू
त्या इमारतीची खबर करता म्हूण. आनी ते म्हणटात 44 वर्सां लागलीं आमकां हें मंदीर बांदूंक, आनी तूं म्हणटाय 3 दिसांनी तूं आमकां बांदून दितलोय. पवित्र पुस्तक म्हणटा की तांकां सजमोंक ना. जेजू आपणाच्या कुडीची खबर करतालो. आनी खरेंच मोगाळ बाबणो, जशें परी सोम्यान जेजून त्या समारियाच्या अस्तरेक म्हटलेलें, सांजुवावाच्या शुभवर्तमानान 4थ्या आवेस्वरान वळ 21 ते 24, जावं ह्या दोंगराचेर जावं जेरुजल्यांत आनीक म्हाका बसचें नात म्हूण जेजू तिका सांगता. जावं ह्या दोंगराचेर जावं ह्या मंदिरांत जावं खंयचेच एके सुवातेर आनीक म्हाका बसचें नात. देव जावन आसा आत्मो म्हणटा 24व्या वळीन. आनी ताका बसतात, खरेपणी बसतात ती आत्म्यान आनी सतान ती बसतेली, ताका आराधन करतेली. एका नव्या मंदिराची सोमी जेजू क्रिस्त खबर करता. आनी हें मंदीर मोगाळ बाबडनो जेजून आपणाच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं घडून हाडलें. आनी देखूनच आयचें हें वाचप म्हणटा, जेन्ना जेजू जिवंत जालो तेन्ना ही सगळीं उतरां ताच्या शिसांक आनी आपोसलांक उडासाक येयलीं. कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्तान आपणाच्या जिवंतपणा वरवीं एक नवें मंदीर तुका आनी म्हाका बांदून दिलां. आनी हें मंदीर जावन आसा मोगाळ बाबडो जेजूची कूड, क्रिस्ताची कूड, क्रिस्ताची गूड आर्त कूड आमी म्हणटा, पवित्र सभा. आनी ही पवित्र सभा मोगाळ बाबडो क्रिस्ताची गूड आर्त कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. जेजूक आनी देवाक जाय आसलेले त्या प्रमाणे ह्या मंदिरांत मोगाळ बाबडनो आमकां देव मेळटा. ह्या मंदिरांत देवाचें हाजीरपण आसा. हें मंदीर मोगाळ बाबडोन आमचें फिरगजेंत आसा. हें मंदीर जावन आसा मोगाळ बाबडनो एक इमारत न्हय. हें मंदीर जावन आसा क्रिस्ती समुदाय, क्रिश्चियन कम्युनिटी. अंतू मोगाळ बाबडो देव आसा. अंतू आमकां देव मेळटा. अंतू मोगाळ बाबडोन आमी मागणें करता तेन्ना देव आमकां दादोशी करता, आमकां संतोश भरीत करता आनी आमी देवाक जेजूक एकवटटा. आनी देखूनच मोगाळ बाबडो जेजून आपणाच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं एक नवें मंदीर, क्रिस्ताची गूड आर्त कूड, पवित्र सभा आमकां बांदून दिला. आनी ह्या पवित्र सभेचे मोगाळ बाबडो आमी जावन आसा वांगडी, क्रिस्ताच्या कुडीचे आमी सांदे. देखून आमी मंदिरां जावन आसा. आमचे भितर देव रावता. सोमी जेजू क्रिस्त ठिकाण करता. आमकां जण एकल्याक आमचेच सवे देव भोगोवंक मेवता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी 2000 वर्सां फाटीं मोगाळ बाबडो जेजून केलें त्या देव मंदिराची शुद्धी, ते देव मंदीर सोम्या जेजू क्रिस्तान संस्कारले आनी ते पवित्र केले. थंयच मोगाळ बाबडनो ह्या करेजमाच्या काळार जेजू तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत आनी आमच्या क्रिस्तांव समुदायान करूंक सोदता. जेजूक अधिकार आसा मोगाळ बाबडनो हें करूंक. जेजूक सत्य आसा तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत शुद्धी करूंक, तुजें आनी म्हजें जिवीत संस्कारूंक आनी तें पवित्र करूंक. सांजुवावाच्या इवांजेलान 15व्या आवेस्वरान वळ 1 ते 4 पर्यंत आमी वाचता, फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरता खंय. आनी ह्या करेजमाच्या काळार जेजू जो जावन आसा सर्वेस्पोर, देवान मागलेलो क्रिस्त आनी सोडवंडार तुज्या आनी म्हाज्या जिवितान ही शुद्धी करतलो. आनी जेजूक तुवें आनी हांवें हो अधिकार दिवंक जाय, ही सत्या दिवंक जाय. फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरतलो, पूण फळां दिता तो दर एक फांटो तो आनीक फळां दिवच्याक तो भेंटतलो. हालेलुया. ह्या करेजमाच्या काळार जो कितें आमच्या जिवितांतले मोगाळ बाबडो गरजेचें न्हू,
एके भाशेन आमचें जिवीत अशुद्ध करता, मेळें करता. एके भाशेन देवा आनी आमच्या एकवटान एक आडकोळ जावन आसा, हें सगळें देव काडून उडयतलो. देवाक मानना तें. आनी म्हणटा सांजोवांव आनी ताच्या उतरां वरवीं तो आमकां नितळ करतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताच्या उतरां वरवीं तो आमकां नितळ करतलो. ह्या करिस्माच्या काळार मोगाळ बाबणनो, ह्या आमच्या क्रिस्तांव समुदायेंत घडये जायतें उणेपण आसा. आमी म्हणटा पवित्र सभा, क्रिस्ताची गुड आर्तकूट, इगर्ज माता आमी म्हणटा, देवाचें मंदीर म्हणटा, आनी तूं जायतें संवसारीपण आमी पळयता, वय की ना? एके भाशेन वेपार धंदो. आनी देखून जायते फावटी जेन्ना आमी मिटिंगेक वेता, आमी इगर्जेन आमी उबी रावता, तेन्ना आमी लोकांक म्हणटात बाजार करिनाकात हांगासर. पूण खरेंच मोगाळ बाबणनो, घडयेक मनशाच्या नेणारपणाक लागून वो अस्कतकायेक लागून आजकाल आमी पवित्र सभेंत, क्रिस्ताच्या गुड आर्तकुडींत, क्रिस्तांव समुदायेंत आमी हो बाजार पळयता. न्हय मनशापण, पण संवसारीपण आमी पळयता. जेजू मोगाळ बाबणोन ह्या करिस्माच्या काळार हें काडोंक सोदता. आमी मागोया हें उणेपण भरोवन येवच्याक. आमच्याच लौकिकां पासत, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत आमी मागोया. तशेंच मोगाळ बाबणनो, जेजूच्या आनी आमच्या एकवटांत आयज घडयेक मागणें ना आनी आमकां देव भोगूंक मेळना. आमी दादोशी ना, आमी सुखी ना. आनी देखून मोगाळ बाबणनो, आमच्या आनी जेजूच्या एकवटांत कितें उणेपण आसा, आडकोळी आसा जाल्यार त्यो आमी ह्या करिस्माच्या वेळार पयस करूंक जाय. आनी परतून आमी जेजूक आमच्या काळजाचें दार आमी उक्तें करूंक जाय. कित्याक मोगाळ बाबणनो, जेजू येता आमी आनीक फळां दिवच्याक, आमचें जिवीत आनीक फळां बरीच जावच्याक. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेन्ना जेजूच्या शिसांनी आनी आपोस्तलांनी जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत हे सगळें आपणाच्या मनांत हाडले आनी हाचो नियाळ केलो, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की तांणी जेजूच्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो खंय. म्हटल्यार मालाकी प्रवादाच्या पुस्तकान बरयलां, जेकार्या प्रवादाच्या पुस्तकान बरयलां की जेजू जावन आसा सर्वेस्पोर, देवाचो पूत म्हूण. तेंच मोगाळ बाबणनो, स्तोत्र 60 आनी 9 थंयसर बरयलेलें आसा की जेजू जावन आसा सोडवणदार, मसाया, क्रिस्त देवान मागलेलो म्हूण. आनी हें सगळें तांणी सत मानलें. आनी आयज ह्या करिस्माच्या काळार मोगाळ बाबणो, तुवें आनी हांवें सत मानूंक जाय की जेजू जावन आसा सर्वेस्पोर, देवाचो पूत. सोमी जेजू क्रिस्त जावन आसा देवान मागलेलो सोडवणदार. आनी जेजूक आमी सगळीं सत्य आनी अधिकार दिवंक जावं मोगाळ बाबणो. ह्या वाचपाच्यो निमाण्यो वळी आमकां सांगता, जेन्ना जेजू पोरबेक, पास्कांच्या पोरबेक जेरुसलेमांत आसलेलो तेन्ना पोरबेक येयलेल्या जायत्या जुदेव लोकांनी खंय जेजूचेर विस्वास दवरलो. पूण उपरांत कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक, जेजून तांचेर विस्वास ठेवलो ना खंय. कित्याक सोमी जेजू क्रिस्त जाणा की जण एका मनशाच्या मनांत कितें आसा. तेका कोणाचीच गोवायकीची गरज ना. मनशाच्या मनांत कितें आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जुदेव लोकांनी जेजून केल्ल्यो खुना पळयल्यो तेन्ना तांणी जेजूचेर विस्वास ठेवलो. न्हय तांणी पवित्र पुस्तकान कितें बरयल्लें, ती शास्त्र लिखितां आसात ती समजोन आनी तेचेर विस्वास ठेवून तांणी जेजू स्विकारलो. पूण जेजून केल्ली खुनां पळोवन. देखून मोगाळ बाबणो, जेजू आमच्या जिवितांत खुनां करता आनी केल्यांत. पूण ही सगळीं खुनां आमकां दाखोवन दितात मोगाळ बाबणो की जेजू कोण म्हूण. जेजू जावन आसा एकलोच
देव तो सर्वेस्पर देव जेजू जावन आसा एकलो सोडवणदार देवान मागलेलो क्रिस्त म्हूण ही सगळीं खुणां आमकां दाखोवन दितात. आनी सर्व शास्त्र लिखितान जेन्ना जेजूक बोट दाखयतात तेन्ना मोगाळ बाबणानो आपोस्तलांनी आनी शिसांनी केलें तें तुवें आनी हांवें करूंक जाय. जेजूच्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय. आनी हे मिस्तेर जेजू विशीं सारके आनी पुर्ते रितीन आमी ते समजून घेवंक जाय आनी तसो फळ आमी आमच्या जिवितान जोडोन घेवंक जाय. म्हटल्यार देवाच्या उतरा वरवीं आनी मागण्या वरवीं आमी सारकी जेजूक एकवटोंक जाय. हांव परतून सांगता, मागण्या वरवीं आनी देवाच्या उतराचेर विस्वास ठेवून आमी जेजूक एकवटोंक जाय. तुमी म्हाका विचारतल्यात कित्याक पूण परतून सांजुवाच्या 15व्या वेस्वरान वोळ 4 म्हणटा, जसो एक फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय फळां दिना, जसो एक फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय फळां दिना, तशेंच जेजून म्हटलां तुमी म्हजें सवें आनी म्हाका एकवटून रावल्या शिवाय तुमी फळां दिवची नात. तुमचें जिवीत फळां बरीच जावचें ना. तुमी दादोशी जावची नात. तुमी संतोश बरीच जावची नात. तुमी केन्ना सुखी आसची नात. देखून मोगाळ बाबडनो ह्या करिज्माच्या काळात आनी एक निरोप जावन आसा, वय देव आमच्या जिवितान उण्या बावार्थाक आदार दिवंक खुनां करता, आश्चर्यां करता. पूण सदांच आमी मागचें न्हू की म्हाका आनीक खुनां करून दाखय म्हूण फारिजेवा भाशेन. पूण तुवें आनी हांवें जेजूच्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर आमी विस्वास ठेवूंक जाय. मागण्या आनी देवाच्या उतरा वरवीं आमी जेजूक एकवटोंक जाय. तेन्नाच मोगाळ बाबडनो हो आमचो करिज्माचो काळ सुफळ जातलो, फळादीक जातलो. ही कृपा मोगाळ बाबडनो आयच्या दिसा आमी खेरीतपणी मागोवन घेवया. आनी ह्या वेळार ह्या मागण्या उद्देशी देवान आमकां दिलां हें मंदीर म्हळ्यार आमचीच कूड. आनी तशेंच पवित्र सभा, इगर्ज मात, क्रिस्ती समुदाय, क्रिस्ताची कूड आयज आमी ह्या मागण्या वेळार देवाक समर्पण करुया आनी मागोया. हातून आसलेलें सगळें उणेपण तूं भरून हाड. तुका अधिकार आसा, तुका सत्य आसा आनी तूं शुद्ध कर, तूं संस्कारलेलें कर, तूं पवित्र कर, तूं फळादीक कर, दादोशी कर, तूं आमकां संतोश बरीत कर ह्या करिज्माच्या काळार म्हूण आमी परतून मागोया. हालेलुया. महिमा तुका सोम्या, वाखाणी तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. रे रे राम महाराज शिके दे रे राम महाराज सिद्धि दा 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 राबा दिखे रे राम महाराज शिके दे रे राम महाराज सिद्धि दा 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 राबा दे रे राम महाराज सिद्धि दे दे रे दा 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 रे बहारा राम महाराज शिके दे रे राम महाराज सिद्धि दे 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 दा 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 रे हे आमचे हात उबारुया आमी, कित्याक आमी जावन आसा देवाचें मंदीर. रे रे राम समी जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्या वरवीं आमचें सवें ठिकाण करता. लाबहारा राम महाराज शिकेदार आयज सोमी देव क्रिस्ती समुदायक आनी आमकां शुद्ध करूंक आशेता. रे रे राम महाराज सिदी दिदे सगळें उणेपण आमचे भितर आसा, आमच्या क्रिस्तांव समुदायान आसा ते, क्रिस्ताचे कुडींत आसा तशेंच आमच्या कुडींत आसा ते. आमी देवाक उबारुया. रे रे राम महाराज सिदी दे 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 रा 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 रा. तशेंच देवान जायतें बरेंपण आमचे भितर घातलां. आमकां एक केरीत रूप दिलां, सुबिताय दिल्या. रे रे राम आमचे भितर हुशारकाय घातल्या, आमकां तालेंतां दिल्यात. रे रे राम महाराज आमचे भाशेन ह्या संवसारान सगळ्या मनशां कोणान आनी कोणूच ना. रे रे राम महाराज शिकेदार आमी देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची जावन आसा. रे रे राम महाराज राबा दे रे राम महाराज सिदी दा 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 आमी जावन आसा देवाचें पवित्र मंदीर.
हृदय महाराज देखून आम्ही देवाक अर्गां दिवया वाखाणुया रिबहरा महाराज स्थिति दे 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 रा 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 रे रे रा महाराज स्थिति दे 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 ये पवित्र मंदिर सर्वेस्पराचे विराट ताच्या आत्म्याचे के देव वर्ते भाग्ये तुझे कोसायलाय रूपे तुझे हे पवित्र मंदिर सर्वेस्पराचे विराटाच्या आत्म्याचे के देव वर्ते भाग्ये मोजे कोसायलाय रूपे तुझे पोतून ये पवित्र मंदिर ये पवित्र मंदिर सर्वेस्पराचे विराटाच्या आत्म्याचे के देव वर्ते भाग्ये मोजे कोसायलाय रूपे तुझे हात उबारून आत्म्यान मोच्या रावताय संगी सासाय घटाय तू म्हाका दिताय हर एक घडी राखताय नवे करताय मोचे ताय तू वावरताय हर एक घडी राखताय नवे करताय मोचे ताय तू वावरताय आत्म्यान म्हज्या रावताय आत्म्यान मोच्या रावताय संगी सासाय घटाय तू म्हाका दिताय हर एक घडी राखताय नवे करताय मोचे ताय तू वावरताय हर एक घडी राखताय नवे करताय मोचे ताय तू वावरताय मातयेचे आयदन ये केलाय पवित्र करणी तुझी कितली वेची पातकी हांव जावन हांव नासा तरी रावताय तू म्हजे बरी आत्म्यान मोच्या रावताय संगी सासाय घटाय तू म्हाका दिताय हर एक घडी राखताय नवे करताय मोचे ताय तू वावरताय हर एक घडी राखताय नवे करताय मोचे ताय तू वावरताय सोम्या या वेळार तू आमचे मदेकात उबो आसाय आमकां नवीन करूंक आमकां पवित्र करूंक तू आमचे सगळे वावरताय आमी पातकी तरी तू आमच्या सांगातार रावताय तू आमच्या बरी आसाय कितलो विचित्र तुजो मोग कितकी विचित्र तुजी कर्तृत्वां ह्या वेळार आमी दिन वाचता आनी आमी तुका वाखाणटा मातयेचे आयदन हे केलाय पवित्र मातयेचे आयदन हे केलाय पवित्र करणी तुझी विकली वेची पातकी हांव जावन हांव आसा तरी रावताय तू म्हजे बारी मातयेचे आयदन हे केलाय पवित्र करणी तुझी कितली वेची पातकी हांव जावन आसा तरी रावताय तू म्हजे बरी आत्म्यान मोच्या रावताय संगी सासाय घटाय तू म्हाका दिताय दर एक घडी राखताय नवे करताय मोचे ताय तू वावरताय
दर एक घडी राखताय नवे करताय मोचे थंय तूं वावरताय. वय सोम्या, आमच्या सांगाता रावून तूं आमकां घटाय दिताय, तूं आमकां राखताय आनी हें मंदीर तूं नवें करताय. तूं आमचे सोबे वावरताय देखून आयच्या ह्या दिसा ह्या वेळार ह्या तुज्या मंदिरांत पवित्र सभेंत क्रिस्ताच्या समुदायान आसलेलें सगळें उणेपण आयज आमी तुका उबारता, तुजे हातीन करता, तुज्या हातीन करता तें संवसारीपण, तो बाजार, तो वेपार धंदो जो आमी पळयता. खरेंच सोम्या एके भाशेन मोग आनी मैपास ना जाला क्रिस्ती समुदायान पवित्र सभेन, पूण दुडवांक वालोर आसा, मनशापण ना, पूण चड मोल आसा ग्रेस्कायेक, धन दौलतेक. हे उणेपण सोम्या आयज आमी तुका उबारून दिता आनी समर्पण करता. आयज आमी तुका उबारता सोम्या, आमचीच कूड, हे पवित्र मंदीर तुवें आमकां जण एकल्याक दिलां, तुज्या पुनर्जीवनपणा वरवीं घडोवन हाडलां. तुज्या गूढ अर्थ कुडीचे आमी जिवे सांदे, आमचे भितर तूं रावताय, आमचे सोबेन तूं ठिकाण करून आसाय. हे मंदीर सोम्या तूं पवित्र कर, तूं शुद्ध कर. ह्या मंदिरांत आसा तें उणेपण सोम्या, गरयेक मिजाशीपण, गर्व, दुबाव, क्रोध, पोजडपण, इमटेपण, फडकेरपण, संवसारी आशा, वसवाशेपण आनी हे सर्व अवगुण सोम्या जे ह्या मंदिराक मेळयतात आनी अशुद्ध करतात, ते आज आमी तुका उबारता, तुका समर्पण करता. कित्याक तूं सोडवणदार जावन आसाय. तूं ह्या संवसारांत आयिल्लोय सगळ्यांक शुद्ध करूंक आनी संस्कारूंक. तुका समर्पण करता सोम्या ह्या करेजमाच्या काळार. आमकां आमचे सवेन नाका तें, त्यो सवयो, ती चिंतना, ती भावना आमच्याच घराब्यान आनी फामिलीन आनी क्रिस्ती समुदायान आमी पळयता, ती दुस्पट, ती आडावट तुका आमी उबारता, तुका अधिकार दिता. तुका आमी सगळी सत्या दिता सोम्या. 2000 वर्सां फाटीं तुवें देवाचें मंदीर नितळ केलें, निर्मळ केलें, तशेंच आमी शुद्ध जावच्याक तुवें आमकां संस्कारूंक आनी पवित्र करूंक. सगळेंच सोम्या आमी तुज्या हातीन घालता. सगळेंच जेजूक समर्पिता, खुशेन सर्वांक भेटयता. सदांच मोग कर ताचेर पात येवन, ताचे ताय हांव जियेता. सगळीं हात उबारून सर्व दिता, सर्व दिता. सगळं म्हाका सोडवणदाराक हांव समर्पीत. पळय सोम्या, जे आमकां जावंक ना इतल्या वर्सांनी ते तुजे वरवीं घडटले म्हूण आमी जाणा. तूं आमकां बदलोवंक शकताय सोम्या, तूं आमकां सुटका दिवंक शकताय, तूं आमकां नवीन करताय. आनी देखून सोम्या, जो कितें आमकां आमच्या जिवितांत, आमच्या कुडींत, आमच्या समुदायांत घडयेक, आमच्या फामिलींत आमकां मानोना तें आमी तुज्या हातीन घालता, तुका समर्पिता.
सगळंच जेजूक समर्पिता ताचे मुखार सरपडटा संसार सांडून पातक सोडून जीन म्हजी हांव भेटयता सगळंच जेजूक समर्पिता ताचे मुखार सरपडटा संसार सांडून पातक सोडून जीन म्हजी हांव भेटयता सर्व दिता सगळंच म्हाका सोडवण दारांत हांव समर्पिता सर्व दिता काळजांत सांगोया ह्या करिस्माच्या काळान सगळंच म्हाका सोडवण दारांत हांव समर्पिता रे रामा हराय सिदी दा 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 रे दा रा रामा केरे रामा हराय शिके दे रे रामा हराय सिदी दे दे दा 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 रे महारा रामा हराय शिके दे रे रामा हराय सिदी दे दे दा 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 रे दे रे रामा हराय शिके दे रे रामा हरा दा 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 रे बहारा रामा हराय शिके दे रे दा 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 दी समया खुरपा आमी तुझ्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर विश्वास ठेवूंक न्हय सदांच आमी असर्यां विस्मितां आनी खुनां सोदोंक पूण तुजेर आमी पवित्र पुस्तका वरवीं शास्त्र लिखिता वरवीं आमी विश्वास ठेवूंक आनी तुजो मिस्तेर सर्गींच्या राजाचे गोठ आमी वळखोंक घेवंक मागण्या वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं आमी तुका एकवटोंक समया आयज तूं आमकां करपा दी तुज्या मोगान आमी बुडोंक तुजे कुरपेन आनी जाणबायेन आमी बरोंक आज समया ह्या करिस्माच्या काळार ह्या मागण्या वरवीं तूं आमकां देणें दी तूं आमकां खोल खोल बुडय समया तूं आमकां उंच उंच सोडय खोल खोल म्हाका बुडय उंच उंच सदांच सोडय समजोन पवित्र सोम्या जाणवायेन वाडय पोतून सांगाता खोल खोल म्हाका बुडय उंच उंच सदांच सोडय समजोन पवित्र सोम्या जाणवायेन वाडय खोल खोल दर्यान खोल खोल दर्यान जेसूच्या मोगाच्या म्हाका बुडोंक दी मागोया मोगाळ बाबणानो चड चड करपा जोडोंच्या जाणवायेन उंच उंच सोडोंक दी खोल खोल दर्यान खोल खोल दर्यान जेसूच्या मोगाच्या म्हाका बुडोंक दी चड चड करपा जोडोंच्या जाणवायेन उंच उंच सोडोंक दी सगळीं एका ताळ्यान खतखत्यान खोल म्हाका बुडय उंच उंच सदांच सोडय समजोन पवित्र सोम्या जाणवायेन वाडय बो पवित्र आत्म्या खोलाये खाजून ताचे कुशीन
जिवीत जायसर संपून जे दिला जेजून पावय म्हाका भो पवित्र आत्म्या पावय म्हाका भो पवित्र आत्म्या कोलाये काजून ताचेच कुशीन जिवीत जायसर संपून जे दिला जेजून कोल कोल म्हाका बुडय वय सोम्या या काळान कारिज्माच्या प्राचीन काळान सदांच सोडून समजून पवित्र उरप पवित्र उतर सोम्या जाणवायेन वाडय कोल कोल म्हाका बुडय कोल कोल म्हाका बुडय उंचून सदांच सोडय समजून पवित्र उतर सोम्या जाणवायेन वाडय सोम्या जाणवायेन वाडय सोम्या जाणवायेन वाडय सोम्या जाणवायेन वाडय आनी स्कोरपा देवाच्या जेजूच्या मोगान आमी बुडोंक आनी आमी संपूर्ण जावं काकुतीसच तेरसा वरवीं आनी मिसाचे बेटे वरवीं आमी जेजू लागीं आमी परतून मागोया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. जेजू तूं मेलय पूण मनशा खातीर जिविताच्यो झऱ्यो व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुतीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे झरी अगणीत देव काकुती सगळ्या संवसाराक काकुतीन बुडय आनी ताकाच आमचेर रकय. ओ रक्ता आनी उदका तुमी काकुतीची झर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुजेर पातयेतां. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपाटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणेन पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सरेस्पर तुजेटाय आसा. वस्त्र्यां भितर तूं सदो आनी सदैव फाळ जगोशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सत मानता त्या बापा सरकुमदारा सर्ग आनी पितमीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत समावलो आंकवार मरिये थंय जल्मालो पोंच पिलाता काल पाद्रेको सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिबिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गात चडलो सर पोतयेदार त्या बापाच्या उज्याक बसला थंय थंय जियां आनी मेलेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताल पातकांचें बगसणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. सासणाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या मोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धन्य आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर.
जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर सासणाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या भोवमोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धनिया आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर सासणाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या भोवमोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धनिया आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर सासणाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या भोवमोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धनिया आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर जेजूच्या बोधके कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर
कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. सासणाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या भोवमगाळा पुत्राची आनी आमच्या धन्य आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आबा बापा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापलूत कर. पबित देवा पबित सरपदेदारा पवित्र मान्नावीण आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पबित देवा पबित सरपदेदारा पवित्र मारनावीण आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पबित देवा पबित सरपदेदारा पवित्र मान्नावीण आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाच्या देवा तुजे काकुतीक शीम मेरना तुजे मायेचें भांडार सोंपना आमचेर दयाल नदर घाल. आमचे थंय तुजी काकूत वाडय. आमच्या आगोट काळान आमी निराशे आनी अविस्वासी जावं नाय. व्हडल्या विस्वासान तुजी पबीत खोशी पाडूंक तीच मोग आनी काकूत आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. तुझ्या घरांत आयल्या सोमिया तुका मेळोंक आयल्या धनिया आशेता राबोन सदा तुजी सरशी बेगीन तुज्या आमकां येवन सांग तुजी विशी आशेता राबोन सदा तुजी सरशी बेगीन तुज्या आमकां घेवन सांग तुजी विशी तुजी ताय ईसाव कत्रिका आमच्या काळजांत येताय सोमिया आमची संगीत रावताय धनिया व्हडा संतोषान आमी तुका स्वागत करता गितां गायनाली तुका ओगोळशिता व्हडा संतोषान आमी तुका स्वागत करता गितां गायनाली तुका ओगोळशिता तुजी लागीं रावोंक संतोषता तुजे लागीं
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या प्राचीत काळाच्या व कोरेस्माच्या दुसऱ्या सातोळ्यांत आमी भितर सरल्या. एक सातोळें सरून गेलें. 40 दिसांची ही यात्रा आमी सुरू केल्ली. कांय दीस सरून गेले आनी आयज जेन्ना आमी ह्या दुसऱ्या सातोळ्यांत भितर सरल्या, एके भाशेन आमचेच जिविताचेर नदर मारूंक आमकां गरज. आमकां उगडास केल्लो की प्राचीत काळाचे 3 मुखेल खांबे म्हणल्यार पयलें मागणें, दुसरें उपवास आनी तिसरो दुसऱ्या सवे दान दिवप. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, कशे परी हांवें ह्या प्राचीत काळाचे दीस सारले काय? म्हज्या जिविताचेर खरेपणी हांवें नियाळ केला काय? हे 3 खांबे जांचो आमकां उगडास केल्लो, कशे परी हांवें म्हज्या जिवितांत वेव्हारांत घातल्यात काय? प्रितीच्या भावा भयणो, आयज ही मिसाची भेट आमी सुरू करतना खालतेपणी आमच्या जिविताची, आमच्या काळजा मनाची तयारी आमी करुया. आमच्या चुकींचो आमी उगडास करुया, पातकांचो आमी उगडास करुया आनी काळजांत दूख धरून सगलीं आमी सांगाता, हांव पातकी हें मागणें म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुदान सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या आमची काकोत गो, क्रिस्ता आमची काकोत गो. सोम्या आमची काकोत गो, क्रिस्ता आमची काकोत गो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा, ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आमी दोंडबोन करता. तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मल जावं आनी अशें येवची आसा ते पासकांचे परबेक काळजाचे खरे भोगतीन आमी पावोशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वयलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरा सगळ्या पुता परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो ताचे जाणटे प्रायेर जल्मलोलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचे आंगले केल्ले. आपल्या सगळ्या पुतांवोन बापूय जुजेचो ओगळो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो इंड चोरोंक सिक्केम गेल्ले आसता इस्रायलान जुजेक सांगलें, तुजे भाव सिक्कीम हिंडाक घेवन गेल्यात, आयक, हांव तुका तांचे सरशीं धाडटां. म्हणटच जुजे आपल्या भावांक सोदीत गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयसतावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सरशीं पावच्या आदीं ताचो जीव काडोवंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हटलें, ओ पळयात, सोपणेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयच्याय एके खोणीन ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें, एके निश्ठूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना
ताची स्वप्नां खंय पावतेली ती पळोवची. पूण हें आयकतच रुबेनान तांच्या सोबक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, तसो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या सोबक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान तांकां सजमायलें. ताचें रगत वारयनाकात. ह्या अरण्यांत एक कोण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घालिनाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतच ताचे विविध रंगाचे आंगले तांणी काडले आनी ताका धरून एका खणींत उडयलो. ती कोण सुकलेली, उदक तांतून नासलेलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्माएली लोक गिलियतावन येतालो तो तांणी पळयलो. गोम पोरजोळ आनी रेजीन उंटाचेर घालून ते इजिप्टाक व्हरताले. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रक्तान भिजोवन आमकां कितें मेळटा. अदीक बरें आमी ताका त्या इस्माएलितांक विकोया, पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रक्तमांसाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मिद्यानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते खणींतलो वयर काडलो आनी इस्माएलितांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो. आनी तांणी झुजेक इजिप्टाक व्हेलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. अंतोर किताक आमी घेवया गायन सगळे तुझे अकमान. सगळे तुझे अकमान मोगाचो ती बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वाईटा गुणाचे ओगोतीता. आत्म्या म्हज्या काहळ सांगता देवाचे उपकार आठोय. आत्म्या म्हज्या काहळ सांगता देवाचे उपकार आठोय. बापय जसो बाळा कोण वालायेन वागयता. आपणाशी येतल्यांची परमेश्वर दया करता. आत्म्या म्हज्या काहळ सांगता देवाचे उपकार आठोय. आत्म्या म्हज्या काहळ सांगता देवाचे उपकार आठोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू बापाचे उतर तो ताच्या मोगाची खबर सांग. जेजू काळोखान तो स्वार्थो आमकां बापाशी पावोंक ये. सर्वे
सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वोपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक धाकाचो मोळो लायिल्लो. ताच्या भोंवती आडो घालो. तातूंत घेण्यांक एक कोलंबी कांतोळ्ळी आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुरवाड्यांक कुंबल्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतूच आपलें कुबलें घेवच्याक ताणें तें कुलवाड्यांशी आपल्या चाकरांक धाडलें. पूण कुलवाड्यांनी तांच्या चाकराक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक फावट ताणें दुसरे चाकरांक धाडले. पयले वोन ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हूण शेकीन ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळयोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी येतूच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नश्ट्यांचो व्हड भोस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबल्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळयोवन आमी तोटाक जाल्यो. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटूच देवाचें राज तुमचे कडलें काडून घेतले आनी पुर्तीं फळां करतात तसल्या लोकांक दितले. तांच्यो वोपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिजेव आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण सोजमले आनी ताका ते धरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो म्हजो सुपुलोचो नियाळ सुरू करचे आदीं म्हज्या जिवितांतली एक सुपुल्ली घडणी हांव तुमकां सगल्यांक सांगूंक सोदतां. म्हजी आवय चिंचोळेची, आनी जेन्ना सुट्टेच्या दिसांनी जेन्ना हांव तिच्या घरा वेतालो, जॉयंट फॅमिली जाल्ल्यान जायतीं वडिलां आमकां थंय मेळटालीं. आनी ह्या वडिलां मदलो आमचो एक शेपाय आसलो दुमींग नांवाचो. पूण ताका मोगान आमी दुमींग पापा म्हणटाले. ताचें एक खाशेलेपण आसलें तें म्हणल्यार सांजेचें मागणें जातूच सदांच तो घरांत आसलेल्या भुरग्यांक एकठांय हाडून तांकां काणयो आनी वोपारी सांगतालो. आनी ह्यो काणयो आनी वोपारी आयकूंक आमकां व्हड खुशालकाय भोगताली. कितलेय फावटी तो सांगलोली तीच काणी परत परत सांगतालो. पूण आमकां ती काणी आयकूंक बेजार येना आसलें. ताचें सांगपाचें पळोवन आमकां खूब खुशालकाय भोगताली. आनी जोर एक काणी काबार जातूच आखरीक तो हे काणे विशीं आमकां कितें बुद्ध कसली शिकवण मेळटा ती आमकां सांगतालो. आनी हे परी आमचें फुडलें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां तो आदार करतालो. आपल्या ह्या काणयां आनी वोपारी उदेशी एक शिकवण तो आमकां दितालो. प्रितीच्या भावा भयणू, ही गजाल हांव तुमकां आयज कित्याक सांगता काय? कितें भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी असलेच एका मनशाची खबर आयकता. एक सादो कार्पेंटर थेवय जावन आखिरेक एक व्हड मिलाग्र्यो करपी एक प्रवादी जावंक तो पावलो. आनी हो मनीस दुसरो कोणूच न्हय
पूण आमचो सोमी, आमचो सोडवणदार खुद जेजू क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणो, पयल्या वाचपांत जेन्ना आमी पळयता आमी झुजेची खबर आयकता. आमी जाणा जायते फावटी ही काणी आमी खुद आयकल्या. फिरगोजेंत जेन्ना वाचपां चलतात आमी आयकल्या. जायते फावटी नाटकूय पळयलां आसतलें हे काणे वयर. आनी जायते फावटी आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांकूय ही काणी आमी घरांत सांगल्या आसतली. पूण हे काणयेचेर आमकां कितें शिकवण मेळटा काय? आमी पळयता धाकटो मालगडो पूत तो बापायचो. खूब मोग आपलो बापूय त्या पुताचो झुजेचो करतालो. आनी ताका आपल्या दुसऱ्या पुतांचेर विस्वास आशिल्लो की ते आपल्या ह्या भुरग्याक, ह्या आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्याक सारके राखतले, ताका पळयतले म्हणून. पूण जेन्ना हो बापूय आपल्या पुताक तांचेशीं धाडटा, एके भाशेन आपलेच सेल्फिशपणाक लागून त्या आपल्या धाकट्या भावाक एका अनवळख्या मनशा सोबे विंकतात आनी कशे परी आपल्या बापायक दूख ते दितात. आपल्या बापायचो विस्वास तो मोडटात. प्रितीच्या भावा भयणो, पवित्र पुस्तकांत जेन्ना जेजू ह्या फारिजेवांक आनी सोबेच्या वडिलांक एक काणी सांगता, एक पारखोण येतो तो सांगता, एक वोपार तांकां सांगता. आनी ती म्हणल्यार एका भाटकाराची जो आपले मोळे कुराड्यांक दिता, वावराड्यांक दिता. आनी फावो त्या वेळार आपलो भाग जो आपणाक मेळचो आसलो तो घेवंक तो आपल्या चाकरांक तांचेसीन धाडटा. पूण आमी कितें पळयता ह्या वेपारींत, एके भाशेन हो भाटकार ह्या कुराड्यांचेर खूब विस्वास दवरतालो. ताका खालची आसली की हे आपलो जो भाग आसा तो आपणाक मेळटलो म्हणून. पूण बोलतेंच म्हणल्यार हे वावराडी आपली दिशा बदलतात. जो विस्वास जो भावार्थ ह्या भाटकाराक तांचेर आशिल्लो तो मोडटात आनी एके भाशेन ताच्या पुताक लेगून तेजी विशी मारतात. प्रितीच्या भावा भयणो, आमकां कितें शिकवण ह्या वेपारी उद्देशी मेळटा काय? ती म्हणल्यार आमचो सर्गींचो देव आमकां बेस बरो जाणा. आमचेर खूब भावार्थ, खूब विस्वास ताचो आसा. पूण कशे परी आमी आमच्या जिवितांत ताचो विस्वास मोडला काय? कितले फावटी आमी ताच्या शिकयलेल्या नेमा आड वेता काय? कितले फावटी आमी ताणें शिकयलेलो रस्तो सोडून वायट रस्तो घेता काय? आयज जेन्ना आमी ह्या प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या सातोळ्यांत आसा, आमचेर जिविताचेर आमी नदर मारुया. एके भाशेन एक खोर नियाळ आमी करुया. कितले फावटी आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या उल्याक कान दिला काय? ताचे शिकवणीक, ताचे शिकयलेल्या रस्त्यार कितले फावटी आमी चल्ल्या काय? तुज्या भावा भयणो, ह्या सातोळ्याच्या सुरवातेक आयतारा दिसा आमी जेजूच्या रुपांतराचेर नियाळ केल्लो. आनी तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू जाणें 12 आपोस्तलांक वेंचून काडले. फकत 3 जाणांक घेवन तो त्या दोंगरार मागणें करूंक वेता. पयले सुवातेर आमी जाणा जावंक जाय, जेजू आमचेच सारकोल्लो एक मनीस जावन आसलो. आपलेर येवचे आसले ते कोश्ट पळोवन तो खूब भियेता. एके भाशेन आपल्याच भितर तो घुस्पत्ता आनी हेच भिरांतेन थोडोसो वेळ आपल्या बापाची सारूंक तो त्या दोंगरार वेता. आनी जेन्ना ह्या दोंगरार तुज्या भावा भयणीनो तो मागणें करतालो, एके भाशेन ताचें रुपांतरण जाता. आपली मोहिमा तो आपल्या सांगाता वेल्ल्या ह्या शिसांक दाखोवन दिता. कित्याक काय ताणें फकत 3 शिसांक त्या दोंगरार वेले काय? आमच्यान हें सारकें सांगूंक जायना. पूण जायते थियोलॉजन आमकां सुमार करून सांगतात, घडये तो जाणा आसलो की पेद्रूक ताणें सर्गीच्या राजबोडाची चाव्यो दिल्ल्यो. तो एक मुखेल भाग जावन आसलो ताच्या बोरे खोबरेचो. ताका लागून घडये पेद्रूक ताणें वयर वेलो आसतलो ताच्या सांगाता. तशेंच जुवांवाक कित्याक वेलो आसतलो काय? जायते जाण म्हणटात जुवांव 12तलो मदलो ताचो लागशिल्लो इश्ट जावन आसलो आनी जेजू ताचो बरोच मोग करतालो. ह्या कारणाक लागून ताका ताचेशी वेलो आसतलो. जाकोबाक कित्याक वेलो काय? आनी जायते आमकां सांगतात जाकोब 12 आपोस्तलां मदलो पयलो मार्तीर जावन आसलो.
जेजूक हें बेस खबर आसली की आपल्या बऱ्या वावरा पासत तो पयलो आपलो त्याग आपल्या जिविताचो त्याग करतलो म्हूण आनी ह्याच कामाक लागून जेजू घोडये तांकां तिगांयकूय आपल्या सांगाता वयर दोंगरार व्हरता. पूण पळोवपा सारकी गजाल पळयच्या भावा भयणीनो ती म्हणल्यार ही, जेन्ना ते वयर त्या दोंगरार आसतात, जेन्ना ताचें रुपांतरण जाता, जेन्ना एलिजा आनी मोसेस ताच्या सांगाता भासाभास करतात, एके भाशेन हे शीस म्हणटात आमी हांगाच रावुया, हो जागो खूब बरो. पूण ना, जेजूक आपल्या मिसांव सारकें खबर आसा. तो तांकां सांगता हांगा रावूंक आमकां फावना, सोकला वचुया. तांकां सोकला हाडटा. कित्याक? तुज्या भावा भयणो, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी देवाक अनुभवता, जेजूक बारीकसाणेन खोलसाणेन आमी अनुभवता, होच अनुभव आमकां आमी दुसऱ्यांक दिवची गरज. आनी हेंच जावन आसा आमचें क्रिस्ती आपोवणें. पयले सुवातेर आमी जेजूक आमच्या जिवितांत अनुभवचो गरज आनी एके फावटी आमी ताका अनुभवल्या उपरांत तोच अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवची गरज. जरी प्रितीच्या भावा भयणो हो जेजूचो अनुभव आमच्या जिवितांत ना, तर आमच्यान तो दुसऱ्यांक दिवंक केदींच जावचो ना. थोडोच वेळ पळोवया. जरी आमचो एक शेजारी आमचे लागीं थोडीशी साकर मागूंक येता आनी जरी आमच्याच घरांत आमच्याच कुजनांत आमचे लागीं साकर ना, तर आमी ती साकर ताका कयशी दितली काय? आमचे लागीं जी वस्त ना ती आमी बेस बरी जाणाव आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जायना. तर जरूय आमच्याच जिवितांत आमकां जेजूचो अनुभव ना, तर हो अनुभव आमी दुसऱ्यांक दिवंक केन्नाच पावचे नात. जरी जेजूचो अनुभव आमकां आमच्या जिवितांत ना, तर आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणूंक कशें शकता काय? प्रितीच्या भावा भयणो, आयज जेन्ना आमी ह्या पिराचीत काळाची 40 दिसांची यात्रा सुरू केल्या, एके भाशेन ह्या 3 मुखेल खांब्यांचेर आमी नियाळ करुया. पयलो जावन आसा मागणी. जायते फावटी आमी आमच्या फॅमिलीन जियेतना, खास करून बंबईच्या ह्या शारांत आमकां घरांत फावो ते परी तेर्स रोजार करूंक वेळ आमकां मेळूंक ना जायत. जायते फावटी फावो ते परी फॅमिली सांगाता मागण्यांत वेळ सारूंक आमकां मेळूंक ना जायत. पूण ह्या पिराचीत काळांत तुज्या भावा भयणो, थोडोसोच वेळ पासून आमच्या फॅमिली सांगाता मागण्यांत सारूंक प्रयत्न करुया. घरांत तेर्स रोजार करूंक आमी प्रयत्न करुया. दुसरो खेरीत खांबो पिराचीत काळाचो म्हणल्यार उपवास. उपास जावन आसा एक खुणा जाचे वरवीं आमी दाखोवन दिता की म्हज्या पातकांची हांव दूख दवरतां. पूण जायते फावटी प्रितीच्या भावा भयणो, उपास फकत आर्थीक जिविताचो जावन गेला. जायते फावटी आमच्या फॅमिलींत आमी मांस खानाव. जे कोण सोरो पियेताले ते सोरो सोडटात. केन्ना केन्ना आमी म्हणटा दर शुक्रारा दीस एक जेवण आमी करचे नात. पूण जायते फावटी हो उपास हें पिराचीत आमचें ह्याच लेवलाचेर ह्याच पावंड्यार उरूंक पावलां. पूण आमच्या खासगी जिविताचेर, आमच्या स्पिरिच्युअल लायफ ह्या जिविताचेर आमी केन्नाच नदर मारूंक पावूंक नात. आमच्या जिवितांत आमी आमच्यो कितल्यो वायट संवयो आसात, कितले वायट रस्ते आमी आमच्या जिवितांत दवरल्यात, हांचेर एक नियाळ करुया. आनी खरो प्राचीत जेन्ना आमी करता, एके भाशेन आपल्या जिवितांतली हे वायट संवयो आमी पयस दवरुया. ह्या वायट करण्याचो आमी उपवास करुया. आमच्या वायट चिंतनाचो आमी उपवास करुया. आमचे वायट रस्ते जे आमी आमच्या जिवितांत दवरल्यात ते सुदारूंक आमी वावरुया. आनी तिसरो आनी निमणो खांबो ह्या पिराचीत काळाचो प्रितीच्या भावा भयणो जावन आसा दुसऱ्यांक भेटूंक, आपल्या जिविताची भेट दुसऱ्यांक करूंक, दुसऱ्यां सवें दान दिवंक. जायते फावटी आमचे लागीं जायतें आसा तांतलें थोडेंशें आमी दुसऱ्यांक दिता. कसलो फायदो काय? प्रितीच्या भावा भयणो, ह्या पिराचीत काळार जेन्ना आमी जियेता, ही यात्रा 40 दिसांची जेन्ना आमी चलता, एके भाशेन आपल्याच जिविताचो त्याग करून दुसऱ्यां सवें बरें करूंक आमी वावरुया. जायते फावटी आमच्या शेजाऱ्याक एक फामील रावता, केन्नाच आमी तांकां भेटूंक पासून नात, तांच्या सांगता केन्नाच वेळ पासून सारूंक ना घडये.
पूण ह्या पिराचीत काळार तांकां एक बरें उतर दिवया. तांच्या सांगाता थोडोसो वेळ बसून तांचे थंय उलोवया. तुज्या भावा भयणो, आयज जेन्ना आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, आमच्या सर्गीच्या देवा बापाचो, आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचो एक खिरीत उलो आमकां सगल्यांक क्रिस्तांव जाल्ल्यान आपले शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत चलूंक, ताच्या आज्ञाक एक खालची रावूंक. तर आयज हे मिसाचे बलिदानांत वांटो घेतना हीच कृपा हो आदार आमी देवा थंय मागुया की आमच्या पुराय जिवितांत देवाचे खुशयेक खरें ते परी कान दिवन आमचें जिवीत ताणें शिकलेल्या वाटेर चलूंक ताचोच आमी आदार आनी धीर मागुया. पेटोवणी घेवया. बागेतल्या फुलांमध्ये, रानातल्या झाडांमध्ये, कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोदले तेणे. बागेतल्या फुलांमध्ये, रानातल्या झाडांमध्ये, कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोदले तेणे. जेसूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज मोचे. जेसूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज मोचे. मानपाचे आपणाक वरदान दाखयले सर्वेस्परा. लिपलोले मोच्या होड्यान हीन होलके काळीज मोचे. जेसूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज मोचे. जेसूच्या काळजा सोबे भेटयता काळीज मोचे. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवाल्या बापा, हो संस्कार समारंभूंक आमकां फावो ते परीन तयार कर आनी मोगान जियेवूंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सस्तांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितोळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समारंभूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगले उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडितां आमी समारंभतां.
तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं ओदीक ओदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Popit, 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 दलपारांचो सर्वेस फोटो, सर्गांनी संसार पडल्या तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्र पोळांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. त्याच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगोतुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, आनी ऑजवल्ड आमच्या गवली बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, बाग्योन दोरदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रतीच्या बाब भयणो, आमच्या सोडवंडारान आमकां एक खेरीत मागणी शिकोवन दवरला. आमच्या भावार्थाचो एक खेरीत गुट्टो, जाचे वरवीं आमच्या देवाक आमी आमचो बाप म्हूण पाचारता.
आमच्यो गरजो खुशालकायेन उक्त्या मनान ताचे फुडें आमच्यान दवरूंक जाता. तर हेंच मागणें सगळे आमी धीर भावार्थान धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालण्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशन उतरेक थांव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमळे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोट सरूंक म्हाका केदींच निर्मूर नाकाय. आमेन.
तुझे शिवाय ये जेसू ये तुका शून रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बापा, सासणाचे सरवणेची सुफल खुणा करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलें. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बोळान ती सोडवण काळजांत तावन आशेवंक आनी जी जोडूंक आमकां शाबितायेन पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पवित्र देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयज मोगाळ बाबडोन आमी फादर ट्रेवर परेरा आनी तांची माय फातिमा परेरा पासत आमी मागणें केलां. आमी सदांच आमच्या मागण्यान तांचो उगडास करुया. देवान तांकां बरी सावध भलायकी दिवच्याक एक फळादीक जिवीत दिवच्याक. आयच्या दिसा हो करेजमाचो काळ आमी फळादीक रितीन सारोवच्याक फादर ट्रेवरान आमकां आपणाच्या शर्मा वरवीं जायती बूद दिल्या. तर मोगाळ बाबडनो ह्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवया आनी खरेंच आमी देवाक आमच्या जण एकलीच्या जिवितान महिमा दिवया आनी देवाक आमी देव बरें करूं म्हणुया. फादर ट्रेवर परेरा पासत. थँक्यू फादर. सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासनांक सासनांक नमान तुका 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 सासनांक सासनांक नमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासनाक नमान तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासनाक सासनाक नमान तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासना नमान तुका सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासना नमान तुका. पळय सुम्या सासनाच्या सासनाक तुका नमान तुका महिमा. कित्याक सुम्या आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान तुवें जायतेच उपकार केल्यात. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान तुवें आसर्या विस्मितां आनी आदी पासून तुवें खुना केल्यात. तूं आमचो विस्वाशी देव, तूं आमचो काकूतसार देव म्हूण आमी तुका वाखाणटा, तुका नमस्कार करता, तुका आमी नमान करता. तूं केन्नाच सुम्या बासावणी करून आमकां फाट वळिना. तूं सदांच सुम्या तुज्या मोगान थीर रावताय. तुजो मोग आमचे सवें केन्नाच बदलना. तुज्या मोगा सवें बदलापाची सावळी लेगोन ना. तूं जावन आसाय जर कुरपेची आमच्या जिवितान. तूं जावन आसाय सर पदवेदार सर्व शक्तिवंत देव. तुजे भायर आमकां आनीक दुसरो देव ना. तुजेर आमी विस्वास देवता कित्याक तूं जावन आसाय कडप आमच्या जिविताचें. तूं जावन आसाय किल्लो सुम्या
आज तुवें आमकां कांयच उणें करूंक ना. हय सम्या तुजी महिमा आमी पळयल्या. हो संवसार मळो प्रिथूम आनी सगळी रचना आमी देखता आसतना तूं आमकां दिसताय सम्या. तुजे दिश्टी पडना ते रूप आनी सैम आनी तुजी शक्ती आमकां दिसून येता. आमच्या जिवितान सम्या आमी अनुभव केला त्या दर एका बरेपणा पासत तुवें आमकां दिल्ल्या आत्मीक बरेपणा पासत, काळजाच्या आनी मनाच्या बरेपणा पासत, कुडीच्या बरेपणा पासत आमचे घराबे तुवें दान देण्यांनी भरल्यात. आमचे मागण्याच्यो जोमती सम्या तुवें तुजे कुरपेन नेटयल्यात. हे वर्ते देणे कॅथलिक कॅरिझमॅटीक रिन्युवल आमच्या कॅरिझमॅटीक मागण्याच्या जोमती पासत आमच्या बॉम्बेच्या धर्म प्रांतान असलेल्या कॅरिझमॅटीक कोंकणी मागण्याच्या जोमती पासत आमी तुका अर्गां दिता सम्या. ह्यो जोमती सम्या एक समुदाय कयो तुवें घडोवन हाडल्यात. आमी सांगाता मेळटा सम्या. आमच्याच फिरगजेन आनी समुदायेन आमी सांगाता मेळटा. हय सम्या आनी हे तूं आमकां आतां फावो करताय. न्हय फकत युट्यूबाचेर पयस पयस जावन पूण आमी रावता थंयसर आमचे सजाऱ्याक आमच्या फिरगजेन तूं आमकां सांगाता मेळोवंक आनी तुका वाखाणूंक दिन वासूंक तुका नमस्कार करूंक तुका नमान करूंक सासणाच्या सासणाक तुका नमान करूंक तूं आमकां निमित दिताय. तूं आमकां कारण दिताय देखून आमी तुका वाखाणटा, तुका दिन वाजता, तुका आमी नमान करता. तूं बोव वर्तो, तूं पदवेदार, तुजी महिमा सगळ्यांक सांगता. तूं बोव वर्तो, तूं पदवेदार, तुजी महिमा सगळ्यांक सांगता. तूं बोव वर्तो, तूं पदवेदार, तुजी महिमा सगळ्यांक सांगता. सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासनाक नमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासनाक नमान तुका. साक्रामेंताक पळोवन आमी गावया. सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासनाक नमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासनाक नमान तुका. मोडो प्रितम मोडो प्रितम आख्खो संवसार सगळी रचना तुजीच देवा. मोडो प्रितम आख्खो संवसार सगळी रचना तुजीच देवा. सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासनाक नमान तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा सासना सासनाक नमान तुका. राबा हराला महाराष्ट्र देरी रा 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 रे रे रा 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 रा. बासांच्या देण्याचो वरगूण मोगाळबाबनो उज्जार करूया आनी देवाक आमी दिन वासूया आनी वाखाणुया. हरिदाला राबा हराष्ट्र देरी रा रा रा. ओ वरगूण बासांच्या देण्याचो देवान तुका आनी म्हाका दिला. देवाची आमी स्तुती गावच्या. हरिदेरेला महाराष्ट्र किदेरे रा महारा रा 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 रे रे रा महाराष्ट्र किदेरे रा महाला रा 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 राबानी केरीला महाला सीदे दाला रा 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 राबा देरे रा केरीला महाराष्ट्र सीदे दे रा 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 राहाराला महाराष्ट्र किदेरे रा 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 रा. हे पवित्र पुस्तक म्हणटा की बासांच्या देण्या उद्देशी आमी न्हयच मागणे करचे पूण अदीक आमी बासांच्या देण्या उद्देशी गायन करून देवाची आमी स्तुती करूंक जाय. राबा देरे रा महाराष्ट्र किदेरे रा 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 रेखेरे रा महाराष्ट्र देरे रा 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 लखेरे रा महाराष्ट्र हेरे दारा केदेरे रा महारा रे बहारा ला सांगाता
Lihirila zada titlo god magal babna ribahara da 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 da. Rabakirila mahala ishikidira mahara sididiri da 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 da. Rabahara la mahara ishikidira da 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 da. Rihirila mahara la da 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 da. Rihirila maha मोडो प्रीतम आपको संसार सगळी रचना देवाची महिमा फागोयता मोगाळ बाबडन आम्ही महिमा देऊया देवाक रेखेदिरीला महारा दा दा रबहाराला महारा इश्केदिदी दा 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 रिदिरीला महारा इश्केदिरीला महारा दा 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 रिरीला महारा इश्केदिरीला महारा स्थिदिदी दा 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 रिदिरीला महारा स्थिदिदी दा 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 रिरीला महारा इश्केदिरीला महारा स्थिदिदी दा 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 रेबादेरीला महारा स्थिदिदी दा 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 रेहिरेला सगळ्याचे आजीरपण बगाळ बमण या वेळार आमचे वर येला रेहिदेरीर तुमकां गोमोन येतले रबाहारा दोळे दांपोया आमचे हात उक्ते करूया आनी समया जेजूक ह्या वेळार आमी येवकार दिवया रेबाहारा नामा जेजू आमच्या मदेकात आमचे लागीं आमचे बोगले खूब आसा रेहिरेला महारा दा 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 रबादेरीला महारा शिकेदेरी दा 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 रेहिरेला महारा केरीला महारा सिदेदे दा 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 Re ra mahara sikhe ra mahara shikhe de da 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 re ra mahara sidhe da 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 re ra mahara sidhe salu doria basache देण्यावरवी सगळ्या देवदूता आणि सांता भाग्यवंता आणि साहेबीन मायाची सांगात आम्ही देवाचे पवित्र नाव आम्ही परखंड या वय साहेबा तू वर्तो तू महिमेवंत तू सर्वेस्पर देव तू एकलोच क्रिस्त देवान मागलोलो सोडवणदार आनी मसाया ह्या संवसारांत आयलो तू समया तुझे मंदिर शुद्ध करूंक नितळ निर्मळ करूंक ते संस्कारूंक आनी ते पवित्र करूंक हय समया त्या दिसांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आनीक वेपारी आसचे नात पूण मागणे आसतले हय समया देवाच्या घराच्या मोगान तू सगळोच लासलोय समया देवाचेर पडटाले ते किडण्यो तुवें तुजेर घेतल्यो आनी तुवें सोम्या आपणाकूच भेटोवन दिलो तुवें आपणाक सो सॅक्रिफायस करून तुज्या रक्तान सोम्या तुज्या उतरान आनी सता वरवीं आज तूं आमकां संस्कारताय आज तूं आमकां पवित्र करताय तुज्या जिवनपणा वरवीं एक नवें मंदीर तुजी गूड आर्त कूड पवित्र सभा तुवें घडोवन हाडल्या ह्या कुडीचे आमी सांदे आमकांय सोम्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर तुवें केलां तुज्या रक्तान तुवें आमकां सोडयलां नितळ केलां आनी तुवें संस्कारलां सोम्या म्हूण आमचे हात उबारून आमची काळजां मनां उबारून आमी तुका वाखाणटा तुज्या नांवाची आमी तुस्त गायता रिबाहारा महारा शकेदी दा 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 राबाहारा महारा शकेदी रा महारा सिदी दा 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 रेहिरी रा महारा सिकेदी रा महारा दा दा राबाहारा ला महारा सिदी दा 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 रेहिरी रा ताळयो पेटोवन रेहिरी रा महारा दा Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka hun sargi. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka hun sargi. हात उबारूया सोम्या तुझे नाव उबारता खालसा स्तुतीन बरोवन वैभव तुका सोम्या देवा होसाना तुका हुन सर्गी मोहिमा 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 तुका हुन सर्गी मोहिमा 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 तुका हुन सर्गी सोम्या तुझे नाव उबारता खालसा स्तुतीन बरोवन वैभव तुका सोम्या देवा महिमा तुका हुन सर्गी जेजू देवाची शेळी जेजू 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 देवाची शेळी
जेजू 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 देवाची शेळी. सोम्या तुझे नाव उबारता, सोम्या तुझे नाव उबारता. काजू स्तुतीन बरोवन वैभव तुका सोम्या देवा. जेजू देवाची शेळी. जेजू रायांचो राय. जेजू 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 रायांचो राय. जेजू 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 रायांचो राय. सोम्या तुझे नाव उबारता, सोम्या तुझे नाव उबारता. काळजां स्तुतीन बरोवन काळजां स्तुतीन बरोवन वैभव तुका सोम्या देवा. वैभव तुका सोम्या देवा. जेजू रायांचो राय. जेजू देवाची शेळी. जेजू देवाची शेळी. महिमा तुका उंचर्गी, महिमा तुका उंचर्गी. होसाना तुका उंचर्गी. होसाना तुका उंचर्गी. हालेलुया रे बहारा महारा शिकी देरी रा महारा रा दारी दा 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 तुका रे 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 रा महारा शिकी देरी रा महारा शिकी बहारा बाबा देरी रा बहारा रा 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 रे देरी रा महारा शिकी देरी रा महारा सी दे देरी रा 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 रे रे रा महारा रा सम्या तुका मी वाखांठा दिन वाजता. हालेलुया तुझ्या जिवंतपणा वरवीं एक नवे मंदिर तुवें आमकां दिलां. मनशाच्या हातांनी बांदूंक नासलेले हे मंदिर तुवें आमकां दिलां. ह्या मंदिरान रावून ह्या क्रिस्ती समुदायेन तुका आमी वाखाणटा. तुजी स्तुती आमी गायता, कित्याक तूं ह्या मंदिरान आमचे येवंक आनी योद्न स्विकारताय. ह्या मंदिरान तूं आमकां संतोष बरी करताय. तूं आमकां सुख भोगोवंक दिताय. हे मागण्याचें घर तुवें आमकां आनी सर पोरसांक फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाजता आनी वाखाणटा. रिदरीला महारा रा 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 रिबा देरीरा महारा शिकी देरीरा महारा सिदी दे दा रा 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 रिदरीरा महारा सिकी देरीरा महारा शिकी देरी दा रा 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 रिदरीरा महारा शिकी देरीरा महारा सिदी दे दा 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 रिदरीरा महारा सिदी दा 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 दा. जेजू तू जाणासाय सर्वेस्पोर. मलाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरयलेलो तूच सर्वेस्पोर. तुम्ही सत्तात सर्वेस्पोर. अवचितूच देव मंदिरान भितर सरतलो आनी ते देव मंदिर तो नितळ करतलो, निर्मळ करतलो. ही शास्त्र लिखिता सोम्या तुका गवायकी दितात. झेकार्या प्रवादाच्या पुस्तकांत बरयलेले आसा ते दीस येतकच तूं सगळ्यांक संस्कारतलोय, तूं सगळ्यांक पवित्र करतलोय आनी तुज्या मंदिरान आनीक वेपारी आसचे नात. पूण हें तुजें घर मागण्याचें घर म्हूण नांव जोडटलें. हे मागण्याचें घर ही गुड आर्त कूड तुवें आमकां फावो केल्या. ह्या गुड आर्त कुडीचें मस्तक तूं सर्वेस्पोर सर पदवेदार देव तूं. देवाच्या घराच्या मोगान तूं सगळोच लासलोय. देवाच्या घराच्या मोगान तुवें सगळ्यांक सोंसलें. एकलोच तूं आमचो सोडवणदार देवान मागलोलो क्रिस्त आनी मसाया तूं. आमी तुका ह्या वेळार नमस्कार करता. तुका आमी बसता कित्याक तुवें म्हटलेलें आसा वेळ येतलो जेन्ना जावं ह्या दोंगराचेर जावं जेरुसलेमान ओ जावं हेर खंयच्या सुवातेर म्हाका बसचें नात. म्हाका बसतात ते आत्म्यान आनी सतान म्हाका बसतले. देव आत्मो जावन आसा आनी म्हाका बसतात ती आत्म्यान आनी सतान म्हाका बसतली. हें देणें सोम्या तुवें आमकां फावो केल्ल्याक तुका आमच्या सर्वेस्परा देवाक आमच्या एकल्या सोडवणदाराक
देवान मागलेल्या क्रिस्ताक ह्या वेळार आमी नमस्कार करता. तुज्या रक्तान सम्या तुवें आमकां रस धुला सम्या, तुज्या रक्तान सम्या तुवें आमकां नवी केल्यान, याज्ञीक सम्या राय जावन तुवें आमकां नेमलेल्याक आमी तुका नमस्कार करता. तुका फावो सर मान पदवी महिमा तुका फावो सम्या. तुकाच फावो, तुकाच फावो, तुकाच फावो सोम्या. सोडूंक सरमान पदवी महिमा वय तुकाच फावो सोम्या. सगळीं सांगात एका थळ्यान तुकाच फावो, तुकाच फावो, तुकाच फावो, तुकाच फावो सोम्या. सोडूंक सरमान पदवी महिमा वय तुकाच फावो सोम्या. आमचे हात उबारून गावया. तू सगळ्यांचो रचणार, तो सर्ग आनी संसार, सर दिसत्यो दिसत्यो वस्तू रचलाये सगळे तुझे स्वड मोहिमेक वय तुकाच फावो सोम्या. पत्तोन तू सगळ्याचो रचणार, सगळ्यांचो रचणार, तो सर्गानी संसार, सर दिसत्यो ना दिसत्यो वस्तू रचलाये सगळे तुझे स्वड मोहिमेक वय तुकाच फावो सोम्या. तुकाच फावो, तुकाच फावो, शेळयेक सोडून सरमान. पापाच्या उजव्या हाता तोर पदवेचे शिवासन, त्या रक्तान दोन आमकां बोगसून आमची पातकां कनराजी देव बापा लागीं. दोवेने सोयलाय रायाज्ञीक विंचलाय, रासकोरच्याक तुझे सरशी. तुकाच फावो सांगात जेजूक पळोवन सांगात. तुकाच फावो, तुकाच फावो सोम्या. काळजान दावन जोडूंक सरमान पदवी महिमा वय तुकाच फावो सोम्या. ह्या वेळार सोम्या तुका आमी सगळी सत्या दिता, सगळो अधिकार दिता आमच्या जिविताचेर. कित्याक हे मंदिर ही आमची कूड जावन आसा तुजी. तुज्या अमलीक रक्तान तुवें ती विकती घेतल्या. सासनाक सोम्या आमी जावन आसा तुजी, आनी तुवें तुजो स्वास आमचे भितर घातला. ह्या आमच्या कुडीचेर, पवित्र आत्म्याच्या मंदिराचेर आनी तुज्या गुड आर्त कुडीचेर, पवित्र सभेचेर, क्रिस्ती समुदायाचेर तुका सगळो अधिकार, पदवी दिता, सगळी सत्या दिता. ये सोम्या जेजू आमी तुका दार उक्तें करता. ये आनी तुज्या शिवासनाचेर सोम्या तूं रास कर. तूं पदवी चलय
आणि तुझ्या नावाक तूं महिमा जोडून घे. राजवडकी तुका सोम्या, अधिकार तुका सोम्या. तुकास फावो, तुकास फावो, तुकास फावो सोम्या. आमची फामील, आमची क्रिस्ती समुदाय, आमची फिरगस्त तुका उबारता. पदवी महिमा वय तुकास फावो सोम्या. आमची मागण्याची जमत तुका उबारता. तुकास फावो, तुकास फावो, तुकास फावो सोम्या. जोडूंक सोहरमान पदवी महिमा वय तुकास फावो सोम्या. वय तुकास फावो सोम्या. वय तुकास फावो सोम्या. हय सोम्या, तुज्या मोगान आयच्या ह्या दिसा आमचें काळीज आमी तुका दिता. आमच्या काळजान तूं एकलोच पळोवंक शकताय. तुजें उतर दोनी वाटेने पाजलेले तोरसाडी भाशेन जावन आसा. तुज्या दोळ्या मुखार कांयच लिपोवन उरना. सगळें उक्तें आनी विंगळें सोम्या तुजे सामकार. आमचें काळीज आमच्या काळजांत आसा तें जायते पोटी मनीस आपुणूच आपणाक फटयता. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा की आमी पातकांतूच जल्मल्या. आनी हे आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करता. जायते स्पोटी सोम्या जेजू आमचे भितर ते नीस काळीज आनी ते खरें मोन ना. आमी म्हणटा एक आनी करता आनी कितेंच. आयज सोम्या तुज्या मोगाक आमची काळजां आमी ओपोवन दिता. कित्याक तुजो मोग सोम्या आमी पळयला. तुजो मोग सोम्या फुडकिरो न्हय. तुज्या मोगान सोम्या न्हयच तुवें आमकां रचलय पोसलय, पूण सगळें आमचें तुवें सोंसलय. आनी आयज तुवें आमकां एमकोणांतल्यान तुवें आमकां राखलय. ह्या तुज्या वर्त्या मोगाक आयज आमी सगळेंच उबारून दिता. खेरीतपणी आमची काळजां आमी तुका भेटयता. म्हज्या देवा तूं सहर बरो, रचणार म्हजो दोनी करो. सगळ्या काळजान नीज मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. म्हज्या देवा तूं सर बरो, देवा तूं सहर बरो, रचणार म्हजो दोनी करो. सगळ्या काळजान नीज मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. आमचे हात उबारून देवा तुज्या मोगाक लागता. काळीज मोजें तुका दिता. काळीज मोजें
तुका दी. सगळ्यांनी म्हणचे देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोजे तुका दिता काळीज मोजे तुका दिता. रे रे रा 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 रे रे रा महाराज सिद्धि रे रा 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 रे रे रा 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 रे रे रा रा. आमच्यान सांगोंक जायना आमच्यान समजोंक जायना ते सम्या भासांचे ते उद्देशी आमी तुका भेटयता. रे रे रा महाराज सिखे दे रे रा महाराज शिके दे रे रा रा रे रे आमचे दारूण काळीज निबोर जालेलें काळीज पातका वरवीं निबोर जालेलें काळीज ह्या संवसारान निबोर केलेलें काळीज आयज आमी तुका भेटयता सम्या. रे रे रा महाराज शिके दे रे रा रे रे रा. आत्मीक ते आमकां दिसना आत्मीक ते आमकां आयकोंक जायना आत्मीक ते आमकां सोजमना. आयज सम्या हे आमचे निबोर जालेलें काळीज तुका आमी दिता. कितलो म्हजो मोग केलोय म्हाका रसलोय म्हाका पोसलोय एक म्हजो अपराध सोंसलोय हेमको दादलो म्हाका कितलो म्हजो मोग केलोय कितलो म्हजो मोग केलोय म्हाका रसलोय म्हाका पोसलोय एक म्हजो अपराध सोंसलोय हेमको दादलो म्हाका देखून सम्या आमच्या हात उबारून देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता. ओय सम्या आमकां बदलोंक आमकां नवी करूंक आमकां नितळ आनी निर्मळ करूंक आमकां शुद्ध करूंक तुवें फारीकपण दिलां. तुवें सगळें सम्या आमचें मेळेपण आमचें अशुद्धपण आमची पातकां तुजे वयर घेतली आनी तुज्या अमोलीक रगत वारून आज तूं आमकां शुद्ध करताय. तुज्या अमोलीक रगतान सम्या न्हयच आमकां देवाची काकूत आनी बोगसाणें मेळटा पूण तुज्या अमोलीक रगतान पवित्र पुस्तक आमकां सांगता थंय तूं आमचें अंतस्कर्ण मरणादीक कर्तृत्वांतली तूं नितळ करताय. देवाची सेवा करूंक देवाक आमी एकवटूंक तुज्या रगतान सम्या आमची अंतस्करणां आमची काळजां मनां नितळ करताय निर्मळ करताय. ही कृपा ह्या वेळार आमी मागता. हें आमच्यान जावचें ना सम्या ह्या करेजमाच्या काळार आनी ह्या वेळार सम्या तूं आमचे काळजां आमची मनां आमची अंतस्करणां तूं नितळ कर तूं शुद्ध कर तूं निर्मळ कर सम्या. वय सम्या तूं आमकां धुवन आमकां न्हाणोवन सम्या साफ कर बर्फावून साफ कर. जेजूच्या रगतान सम्या तूं आमकां साफ कर. आमी परतून मागता वय सम्या आमी कितली अस्कत
उणेपणान भरलेली तूं आमकां नितळ कर. तुका आमी पदवी दिता. जेजूच्या रक्ताक आमच्या हात उबारुया. जातलो हांव बर्फावन साफ, जातलो हांव बर्फावन साफ, जातलो हांव बर्फावन साफ, जातलो हांव बर्फावन साफ. जेजूच्या रक्तान, जेजूच्या रक्तान हांव बर्फावन साफ. जाता हांव बर्फावन साफ. जेजूच्या रक्तान हांव बर्फावन साफ. जाता हांव बर्फावन साफ. वय सोम्या तुज्या रक्तान आमच्या समुदायान असलेले ते संसारीपण, तो बाजार, तो वेपार तुझ्या रक्तान पुसून काढ. आयज आमी पळयता आमच्या ख्रिस्ती समुदायान, आमच्या गुड आर्त कुडीन, पवित्र सभेंत मनशापण ना, मोयपास ना, पेल्याचे सुसुरे नात, दया ना, पूण आसा स्वार्थीपण आनी निबोर काळजां मना. तुझ्या रक्तान सोम्या हे उणेपण, हे सर्व उणेपण जावं फुडाऱ्यांताय, जावं लोकिकाताय, जावं आमच्या क्रिस्ती समुदायान आमच्या फिरगजेन आसा ते पुसून काड आनी तूं आमकां मेकळी कर. ही आमची कूड आमी तुका उबारता. ह्या आमच्या कुडीन जायते अवगुण आसात आनी ते तुका दिसतात, तुका ठावे आसात. आसा हे संवसारी मिजाशीपण आनी व्हडपण आनी बोडाय आमचे भितर बरोन आसा. आमचे भितर आसा देवाची निंदा, क्रोध, फटकीरपण, पोजडपण, इमटेपण, सुगराडीपण, वसवाशेपण, आळशीपण. तुका उबारता. आज तूं आमकां सुटका दी. तुज्या रक्तान आमची काळजां मना, आमचे अंतस्कर, आमचो स्पिरीट सोम्या तूं नितळ कर. एका रुप्या भांगारा परी तूं नितळ कर. जेजूच्या रक्ताक हात उबारुया, काळजां मना उबारुया. जातलो हांव बर्फावन साफ, जातलो हांव बर्फावन साफ, जातलो हांव बर्फावन साफ, जातलो हांव बर्फावन साफ. जेजूच्या रक्तान हांव बर्फावन साफ, जाता हांव बर्फावन साफ. जेजूच्या रक्तान हांव बर्फावन साफ, जाता हांव बर्फावन साफ. जाता हांव बर्फावन साफ. सगळ्यांनी सांगाता म्हणचे जाता हांव बर्फावन साफ. जाता हांव. ओय क्रिस्ती समुदाय, पवित्र सभा सोम्या जेजूची गुडात कूड आनी आमची कूड ह्या वेळार जेजूच्या रक्तान नितळ जाता, निर्मळ जाता, साफ जाता, शुद्ध जाता. देखून आमी देवाची स्तुती गावया. हालेलुया हालेलुया रे महारा महारा रे दे रे रा हालेलुया रे दे रे ला मा के रे ला महारा शिके दे दा 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 रे महारा ला महारा शिके दे रे रा महारा शिके दे दे दा 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 रे महारा ला महारा शिके दे दा 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 रे रे रा महारा शिके दे रे रा महारा शिके दे दा 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 रे बा दे रे रा महारा शिके दे रे ला 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 रे बा दे रे रा महारा शिके दे रे रा महारा शिके दे दा 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 रे दे रे रा महारा शिके दे रे ला 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 ला
Didiri Ramahara Shikidiri Ramahara Sidari Yavadar Somya Didiri Ramahara Sididara Yavadar Somya तू आमका तुझ्या रक्तान आमका संस्कार कर तुझ्या रक्तान तुझ्या उतरान आणि सतान तू आमका संस्कार कर सम्या आमका पवित्र कर दिदिरी रामहारा शिकिरी दाना तुझ्या पवित्र आत्म्यान सम्या तू आमका पवित्र कर तू आमका पवित्रपणाचे देणे दे दिदिरी रामहारा शिकिरी रामहारा सिदी दादा 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 तुझ्या कणबोळ्यांत वावथेल्या रक्तान उदकान आयज तू आमकां नाडोय तुझ्या पवित्र कश्टा वरवीं तू आमकां घट कर तुझ्या गायांनी सम्या आयज पासून तू आमकां लिपय केन्नाच आमी तुजे थावन पयस सरिना जावच्याक पूण सदांच तुजे सोबे आमी रावोंक तुजे भाशेन आमी जावच्याक पवित्र 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 आमी जावच्याक तू आमकां फावो कर कित्याक सर्व पवित्रपण तुजे थावन उपजता हे तुझे पवित्रपण आज तू आमकां ह्या करेस्माच्या काळार फावो कर हे तुझे पवित्रपण तू आशेताय क्रिस्ती समुदायेन पवित्र सभेन फुडाऱ्यांताय लौकिकाताय हे तुझे पवित्रपण तू आशेताय आमच्या जण एकल्या सभे आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान सगळ्या मुनशा सैंबाच्या अस्कतकायेंतले तू आमकां निवार तातूंतले तू आमकां राग सांबाळ तू आमकां धीर रावोंक कृपा गटायनी बोळ दी ताळणेंत आमी पडना जावच्याक पूण आमी जैत व्हरोंक आनी तुज्या पवित्रपणान तुज्या बागेवंतपणान आमी सडोंक आनी वाडोंक तुझ्या सारक्याची आमी जावच्याक आयज तू आमकां कृपा दी क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोचे तारण कर क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर नाणोय म्हाका उदकान कणबोळाच्या मगाळ बाबडान मागोया आमी सगळीं सांगाता ही कृपा हे देणे आमी मागोया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोचे तारण कर क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर नाणोय म्हाका उदकान कणबोळाच्या ह्या करेस्माच्या काळार सम्या आमी तुका अधिकार दिता आमी तुका सत्या दिता सम्या आमकां भेंडोंक आमी आनीक फळां दिवच्याक तुज्या उतरां वरवीं आमकां नितळ करूंक आनी आमकां तुज्या सत्ता वरवीं संस्कारूंक ह्या वेळार आमी सम्या तुका आमी अधिकार दिता तुका आमी पदवी दिता कष्टानो म्हाका घट करात तू बरव्या जेजू चिंतान म्हाका हाय तुझ्या गायांनी तू म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरो हे दीस दिवं नाकाय पवित्र कष्टानो पवित्र कष्टानो म्हाका घट करात तू बरव्या जेजू चिंतान म्हाका हाय तुझ्या गायांनी तू म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरो हे दीस दिवं नाका क्रिस्ताच्या आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोचे तारण कर क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर नाणोय म्हाका उदकान कणबोळाच्या नाणोय म्हाका उदकान
कणवळाच्या नाणय म्हाका उदकान कणवळाच्या नाणय म्हाका उदकान कणवळाच्या वय सोम्या जेजू तुज्या रक्तान आनी उदकान तूं आमकां नाणय तुज्या काकुतीन आनी कुरपेन सोम्या तूं आमकां नाणय आनी आमची सोडवण कर आनी आमकां एक नवें जिवीत दी सदांच सोम्या न्हय आमी खुना फाटल्यान धांवोंक असर्या आनी विस्मितां सोदोंक पूण तुजे विशीं पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा आनी तुवें म्हटल्यान ती उतरां आमी पातयोंक आनी तुजेर आमी विस्वास ठेवोंक आनी तुजो गोठ सर्गींच्या राजाचे मिस्तेर पुर्ते रितीन आमी समजोन तसो फळ आमी जोडोन घेवंक तुज्याच एकवटान आमी फळ जोडोन घेवंक तुजे सवे रावोन एक फळादीक फांटो जावच्याक आयज आमी आशेता तुजोच आमी मोग करतल्या म्हूण आयच्या दिसा आमी तुका भास दिताला तुज्या पांयां तण आमी रावतल्या तुज्या वाटेन आमी चलतल्या तुजेच संगी आमी गायतल्या तुज्याच एकवटान आमी फळादीक जिवीत जिवन बापाक आमी महिमा दितल्या तुजे आमी खरें शीस म्हूण ह्या संवसाराक आमी दाखोवन दितल्या म्हूण ह्या वेळार तूं आमकां कृपा दिता आसतना आमी तुका भास दिता आनी आमच्या काळजांत थावन आमी एक थीर निश्चय करता तुजो हांव मोह करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुझ्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना तुझ्या पांया तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसोना हांव फाटी सरसो हो आमचो निश्चय पळोवन ही आमची बसावणी स्विकारून ह्या वेळार तुजो आशिर्वाद आमचेर घालताय तुजें बेसांव आमकां दिताय तुजें बरेंपण ह्या वेळार आमचेर जण एकल्याचेर तुवें ओतयलां आनी तूं ओतयताय आनी येता त्या सुमानान ह्या करिज्माच्या काळान फुडल्या म्हयन्यान तुजें बरेंपण तुजी महिमा आमी देखतल्या देखून एक फळादीक जिवीत आमचें सगळें उपजतलें देखून आयच्या दिसा आमी आदी फुडें तुका अर्गां दिता तुका वाखाणटा तुजी स्तुती आमी गायता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमन तुका क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमन तुका ताय तू सुख दिताय तू तारण करताय सट्टाचे तू दुख काटाय तू सुख दिताय तू तारण करताय सट्टाचे तू ताळणेत आमच्या आधार दिताय तुजो पाटलाव करूंक आमकां ताळणेत आमच्या आधार दिताय तू
ताळेंत आमच्या आदार दिताय तुजो पाटला करूंक आमकां. आतां सगळीं दिंब्येचेर रावून क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमन तुका क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमन तुका क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय नमन तुका. संक्रामंताचे बेसांव आमकां फादर दिता आसतना सम्याक आमी नमस्कार करुया. जेजू खरेंच आमचेर ह्या वेळार आशिर्वाद घालता, जण एकल्याचे अत्रेक आवडे पुरे करता. साक्रामेंताक आमचे हात उबारुया. Ribaharala mahara shikidiri la 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 la. Ribahara la 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 la. समय आयचे हे मागणे तुवें आमकां फावो केले, मीस फावो केले, ताकलुचो तेर्स तुवें फावो केले. तुवें आमकां जण एकल्याक ह्या मागण्याक एकठांय केली आनी तूं विस्वाशी जावन आसाय. तूं या देव मंदिर असो, क्रिस्ती समुदाय असो, आमच्या मागण्याचे जमती असो, तूं दानी, तूं स्वामी, तूं देव जावन आसाय. तूं सडवंडार जावन आसाय. आनी देखून सोम्या ह्या मागणाचो फळ आमी पळयतले. खरेंच सोम्या तुजी महिमा आमी देखतले. ह्या येता त्या दिसांनी, ह्या येता त्या म्हयन्यान सोम्या तुजी काकलूत आमी अनुभव करतले. देखून आदी फुडें आमी सोम्या तुका अर्गां दिता, तुका वाखाणटा, तुका दिन वाजता आनी आमी तुजी स्तुती गायता. रिबाहाराला महाराय शिकिदे दा 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 दा. रबाहाराला महाराय शिकिदे रे रा महाराय शिकिदे दा 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 दा. रबादिरी रा महाराय शिकिले ला 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 ला. रबाकिरी रा महाराय शिकिदे दा 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 दा. रेखे दे रे रा महाराय शिकिदे दा 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 दा. रे रे रा महाराय शिकिदे दा 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 दा. रे रे रा रा रा. जेजून शिकयलेले मागणे आमी एकामेकाच्या हातीक दवरून आमी म्हणटा आसतना तेंच जेजूचें राज. जेजूक जाय तें आमच्या ह्या गूढ आर्त कुडीन, पवित्र सभेन, तशेंच आमच्या कुडीन आनी जिवितांत तें जावच्याक आमी मागोया. बरी सावध आनी भलायकी मागोया. ताळणेंत आमी पडनाशें आनी सर्व तरेच्या वायटांतली आमी निवारून जैत व्हरून आमी सम्याची महिमा सदांच ह्या संवसारांत आमी दाखोवन दिवच्याक हे मागणे आमी एकाच ताळ्यान आमी म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजें खुशेचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा तुका सोम्या, पदवी तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया. मंगळ बाबणनो,
आयच्या ह्या मागण्याक तुमी सगळीं येयल्यान आनी ह्या मागण्यान हांव चिंता चड आमच्या मागण्याची जमतीची येतात, आमचीच ओळखीची येतात, जी आमी सदांच ह्या रिट्रीट हावजान तशेंच आमच्या फिरगजेन आसलेल्या मागण्याच्या जमतीन आमी एकठांय जाताल्या, सुमानाच्या सुमाना आमी एकठांय जाताल्या, आमी भावपण करताल्या, आमी सांगाता सर्वेस्पराची वाखाणी स्तुती आनी सर्वेस्पराक आमी बसताल्या. तींच भाव भयणां हांव चिंता ह्या मागण्याक सांगाता मेळटात. आनी हींच भाव भयणां आमकां जाय, हींच भाव भयणां जी सम्याची खरी पाटलावदारां जावन आसात, न्हयच असर्या व खुना सोदतात, पूण सम्याच्या पावलांनी ताच्या उतरा वरवीं आनी मागण्या उद्देशीं चलतात. तसलीं भाव भयणां आमकां जाय. आमकां नाकात 15,000 16,000 भाव भयणां आमच्या ह्या मागण्याक एकठांय जालेलीं. कित्याक आमी नको ती कोण खंय रावतात, भारतांत रावतात, संवसाराच्या खंयच्या कोणशांत आसात. म्हाका दिसना ह्या संवसारांत केन्ना आमी तांकां मेवतलीं, पूण आमकां जाय जी भाव भयणां आमच्याच ओळखीचीं, आमच्या समुदायाचीं, आमकां एकामेकाचे कश्ट सुख दूख जाणा ती भाव भयणां आमकां जाय. आनी ही भाव भयणां आमी सदांच सांगाता मेळटात आनी मेळोंक आमकां देवान वाट दाखयल्या आनी आमी फुडें खरेंच बेगीन सांगाता मेळटल्या आनी जेजू आमकां वाट उक्ती करून दितलो देखून आमी देवाक आर्गां दिता. तर म्हाका बाबनो हे मागणें संपयता आसतना हांव तुमकां उलो मारतां. ज्यो शिकोवणी आमी धाडटल्यो, शिकोवणी यूट्यूबाचेर आमी तुमकां धाडटा, त्या वरवीं त्या उतराचेर देवाच्या आमी नियाळ करुया. कित्याक देवाचें उतर चड गरजेचें जावन आसा. अदीक करून नव्या करारांत आसात ती उतरां, ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. कित्याक आमी नव्या कराराची क्रिस्तांवां जावन आसा, देवाची पोरजां जावन आसा, तसो आमी नियाळ करूंक जाय आनी त्या वरवीं आमी सम्याचो पाटलाव करूंक जाय. देव बरें करून तुमकां. आनी ह्या वेळार आमी परतून जेजूक भास दिवया आनी सांगया, वय सोम्या, वय सोम्या, वय वय वय. ह्या करिज्माच्या काळार हांव तुका सगळे म्हजे कश्ट दितां, म्हजी लज दितां, म्हजी पिडा दितां, म्हजी दूख दितां. हो कृपेचो काळ तुवें म्हाका दिला. सगळें उणेपण तुका दिवन तुजी कृपा जोडून घेवं आनी देखून सोम्या तुजी खुशालकाय म्हाका जाय शेकी. पास्कांच्या फेस्ता वेळार तुजी खुशालकाय आमकां जाय देखून सांगाता आमी हें गीत गावया. म्हाका बाबडनो फुडल्या म्हयन्यान आमी जाणा पयलो शुक्रार जावन आसा, निमाणो शुक्रार. तर आमकां हे मागणें करूंक जावचें ना, पूण फुडें आमी कितें करतले, कितें देव आमकां घडोवन हाडूंक आदार दितलो तें आमी तुमकां कळीत करतले. सांगाता आस्त्या तोंडान एकामेकाक पळोवया आनी सांगोया, वय सोम्या वय. गोवाक सांगे नाका वय वय. इतलीं वर्सां तुवें गोवाक आनी बायलेक वय वय म्हटलां तें पुरो. भुरग्यांक वय वय म्हटलां. आतां पयलें आमी जेजूक वय म्हणूंक जाय, उपरांत आमकां कळटलें भुरग्यांक, गोवाक, बायलेक आनी कोणाक वय म्हणचें वो ना म्हणचें म्हूण. तर म्हाका म्हणून ह्या करिस्माच्या काळार सगळें उणेपण जेजूक दिवन जेजू दिता ती खुशालकाय आमी जोडून घेवया. वय सोम्या वय सोम्या वय वय वय. सांगात, वय सोम्या वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय सोम्या वय वय वय. आमेन. सांगात एकामेका आस्त्या तोंडान, वय सोम्या वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय सोम्या वय वय वय. आमेन. आतां मरिया तुमकां एक्शन करून दाखयतलें. म्हाका एक्शन करूंक येना, म्हाका बेश्टेच ताळयो पेटोवंक येतात. म्हणटच हांव ताळयो पेट्टा आसतना तें एक्शन करतलें आनी देवीड हांगा वाजयतलो. म्हणटच सांगाता मेळून आमी जेजूक महिमा दिवया. हांव दितां म्हजे कश्ट, हांव दितां म्हजे कश्ट, हांव दितां म्हजी लज. सोम्याच्या खुशालकायेक हांव सगळेंच दितां. परतून सांगात, हांव दितां म्हजे कश्ट. हांव दितां म्हजे कश्ट. कोणाक दिताय ते कश्ट? हांव दितां म्हजी लज. कोणाक दिताय तुजी लज? सोम्याच्या खुशालकायेक हांव सगळेंच दितां. तर सांगोया, वय सोम्या, वय सोम्या वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय सोम्या वय वय वय. वय सोम्या वय सोम्या वय वय वय. आमेन. परतून
Vai somia, vai somia, vai, vai, vai. Vai somia, vai somia, vai, vai, vai. Vai somia, vai somia, vai, vai, vai. Amen. Aun dita muझी पीड़ा, aun dita muझी पीड़ा, aun dita muझी दुःख. सोम्याच्या कुशाल काय हांव सगळेंच दिता. परतून सांगात, हांव दिता म्हजी पिडा, हांव दिता म्हजी पिडा, हांव दिता म्हजी दूख. सोम्याच्या कुशाल काय हांव सगळेंच दिता. देखून निमणे बोडी वय सोम्या, वय सोम्या, वय सोम्या, वय वय वय. वय सोम्या, वय सोम्या, वय वय वय. Vai somia, vai somia, vai, vai, vai. Amen. Vai somia, vai somia, vai, vai, vai. Vai somia, vai somia, vai, vai, vai. Vai somia, vai somia, vai, vai, vai. Amen. Hallelujah. हर गां तुका सगळी ताळी पेटोवन सोम्याक आमी दिन वासोय. महिमा तुका, वाखाणी तुका, स्तुती तुका सोम्या. सोम्याची कृपा, सोम्याचो मोग आनी ताचें बरेपण तुमचे सगळें आसूं. देव बरें करूं. वय सोम्या, वय सोम्या, वय वय वय. वय सोम्या, वय सोम्या, वय वय वय. वय सोम्या, वय सोम्या, वय वय वय. आमेन. वय सोम्या, वय सोम्या, वय वय वय. Vai somia, vai somia, vai, vai, vai. Vai somia, vai somia, vai, vai, vai. Amen.